सगळे उतर दिला ते आम्ही हे करतले आम्ही ते करतले ते करतले किती केला 10,000 नोकऱ्यो कितले पैसे एक नोकरी 30 लाख 35 लाख आणि ते कोणाच्या बोलसांत सरकाराच्या तिजोरे काय यांचे बोलसांत यांचे बोलसांत म्हणजे तुम्ही लोकांक फटयताशे जाल ना आवयन बापायन आपल्याच्या पोटात मिरयो घालून आपल्याच्या भुरग्यांक शिकवले आणि वाडयले पुणी जॉब दिवपाच्या टायमार आणि लाख भायर काडपाक पडटा ही आमची परिस्थिती पुणे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सरकार 2022 खात्रेन येता आणि तुम्ही रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सरकार हाडटले म्हणल्यार हाडटले देखूनच रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आपले उमेदवार जाहीर करपाचें थारायला आता मेरेन 26 जाले जाणा तुम्ही 26 उमेदवार पण यांचे कडे काँग्रेसीन तर नाटक केले की उमेदवार डिक्लेअर करपाचे ते त्यांचे उमेदवार आसा त्यांची पार्टी आसा आमकां जाय कितें आमचे सरकार आमकां हाडले जेणे करून आमचे प्रश्न आमी सॉल्व करपाचे हांव तुमचो चड टायम घेना कित्याक मनोज उलोवपाचो आसा तुमचो कॅन्डिडेट उलोवपाचो आसा इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता की 2022 आमी एकामेकाक मेळया एकामेकाक सांगया आमची कितें दुस्मानकाय आसा जाल्यार पयस करया गोंयकार एकठांय जावया आणि 2022 इलेक्शनाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सरकार घडोवन हाडया उजो पयले सुवातेक सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा आणि थँक्यू तुम्ही मोठ्या क्राउडान येयल्ले आसा मातसो आबूजूय आसा आयज मोठ्या स्टेजीचेर खूब दिसांनी उलयता ओके ओके सो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमच्या योगेन सरान खुबशे रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बद्दल सांगलें ओके सो आमची सावड्डेची टीम रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर कितें कितें इनिशिएटिव्स केल्ले आसा सो फार हांव पयलीं ते तुमच्या मुखार हाडटलो ओके माझे इंट्रोडक्शन जे आसा ते आमचे जे ओपोनंट्स आहा हांव पयलीं तांकां इंट्रोड्यूस करतलो आणि त्याच्या नंतर म्हणजे तेंच्यांनी आज पर्यंत कितें कितें प्रोग्रेस केल्लो आसा सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो तुमकां दाखयतलो आणि त्याच्या नंतर हांव म्हाजें इंट्रोडक्शन करतलो ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमचे जे गोंयकार भाव भयण आसा अजुनूय तांकां खुबसो डावट आसा तांकां अशें दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी आसा ती फक्त मायग्रंट्सांक धांवडोवपा खातीर फुडें सरल्या म्हणून ओके सो आता आमच्या खातीर ओके मायग्रंट्सांक काडपाचो एक इम्पॉर्टंट टॉपिक बट त्याच भायर भरपूरशे इनिशिएटिव्स जे आसा पळय जे आमी आज पर्यंत केल्ले आसा सो पयलीं हांव ते तुमच्या दोळ्या मुखार हाडटा सो फार रेव्होल्युशनरी गोवन्सान कितें कितें केल्लें आसा तें हांव प्ले करता कितलेशेच आमचे इनिशिएटिव्स आसा तितूंतलो एक पयलो इनिशिएटिव्ह आमचे धंदेकार आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एक इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केल्लो कारण आमचे कितलेशेच गोंयकार भाव भयण बिझनेस करता काय ना बट आमकां कितें प्रमोशना खातीर प्लॅटफॉर्म आसलो हेच्या पयलीं खंयच्या तरी सरकारान केल्लो हो प्लॅटफॉर्म बट आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आमी हो सुरवात केल्लो सो तुमकां एक एग्जाम्पल दिता म्हणजे आमी कितें कितें केल्लें पळय सो आमी एका मरड धारबंदोडा पंचायतीच्या एका गांवांत आसले आणि हे आमी आमची गांवची जी बायलां आसा ती वर्मी कंपोस्ट करताली सो हे एक एग्जाम्पल तुमच्या मुखार लाय हांव हाडटा
व्हॉल्यूम मातसो. ओके, सो तुझं म्हणून हांव सांगता तुमकां. सो आमी हेंचे कडेन गेल्ले आनी हेंचे जे वर्मी कंपोस्ट जे आसलें मॅन्युअर ते ती कितलीशीच वर्सां तांकां ट्रेनिंग दिल्लें आनी ती ट्राय करतालीं सेल करपाचें. सो तांकां सेल जायना जालें. सो आमी जस्ट पावले तेंचे कडेन आनी तांचो एक व्हिडिओ काडलो आनी आमचे धंदेकार प्लॅटफॉर्माचेर आमी शोकेस केलो. पयलीं आमची 10 वयताले मागीर 12 वचपाक लागले. आतां आमची रेट 15 दवरली आसा. ती आतां रेट आमकां लोक म्हणटा चड जातली, पूण आमकां ते परवडटा तशें त्या रेटीन ते कमी रेटीन आमकां 15 म्हळ्यार आमकां वचून शेण सोदून हाडची पडटा. आनी ते शेण मागीर कितें ते घालचें पडटा, त्रास खूब पडटा. ते आतां आमी कितें करप 15 रेट लागून आमचें तें खपना आनी आमकां ते तशेंच उरता, आमकां फायदोय कांय मेळना. त्या खातीर खपपा लागून आमी लोकांक सांगूंक सोदता की आमचे हे होत आसा पळय ते कोणी येवन व्हरचे मरड ह्या गांवांत आनी आमी 15 रुपया किलो अशें दिता. ते तुमी केन्नाय व्हरचे आनी आमचे अवेलेबल आसा आमच्या गांवांत. ओके, सो आता स्त्री क्रांती म्हणून आमचो आनी एक इनिशिएटिव्ह. आता तुम्ही सांगा तुमच्या आमच्या बायलांक खातीर किंवा भयणी खातीर कितें तरी सेफ्टी आसा हेज्या गोंयांत? कितें तरी सेफ्टी केल्ली आसा? आमचे गव्हर्नमेंट कसले तरेची तरी ट्रेनिंग्स प्रोवायड करना, रायट? सो आमचे कडेन आज सरकारान आमचे कडेन आज पयशे ना तरी सुद्दां आमी आमच्या कॉन्ट्रिब्युशनाचेर आमची ट्रेनिंग्स घडोवन हाडपाक लागले. सो तितूंतली थोडी एग्जांपलां तुमकां आमी दाखयता जी आमी सावड्डें टिमीन आज पर्यंत केल्ली आसा. हे असले मशरूम फार्मिंग ट्रेनिंग. हेजेर आमी स्किल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह प्रोग्राम्स असले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले. कोणाक पयली व्हिडिओ पळया आनी तेच्या नंतर हांव उलयता ह्या टॉपिका बद्दल. ही असली आमची मशरूम ट्रेनिंग. आणि अश्योच आमी कितल्योश्योच ट्रेनिंग केल्या. आता तुमकां कितल्या जाणांक खबर आसा की आमच्या गोंयांत कितले तरेचे हॉटेल्स आसा आनी कितली हॉटेल्स आहा? कितें आयडिया आसा तुमकां आमच्या गोंयांत कितले तरेचे कितले टुरिस्ट येता गोंयांत? कितें आयडिया आसा? काय ना, रायट? सो आमच्या गोंयांत अप्रोक्स एका वर्साक ऑलमोस्ट 80 lakhs टुरिस्ट येता. आता फॉर एक्झाम्पल हांगा सगळ्यांत लागचे जे आमचे हॉटेल आसा दूधसागर रिसॉर्ट अँड स्पा. ओके, तुमकां सगळ्यांक टी लायट कॅन्डल खबर आसा? टी लायट कॅन्डल्स आमी दिवाळेक लायता बारीकश्यो कॅन्डली. खंयच्यान येता? ह्यो सगळ्यो भायल्यांतल्यान येता. हेंचो जर प्रोडक्शन कॉस्ट जर तुमी चिंतीत व्हडलो पडना. एक ऑलमोस्ट 60 रुपीजान आमी हे सेल करता. आणि हेच प्रॉडक्ट जर आमी आमच्या घरा कडेन केल्ले, मे बी गव्हर्नमेंटान हेच्या पयलीं ट्रेनिंग दिल्ली आसत, बट ती कशी सेल करप ती दाखयल्ली आसा हेच्या पयलीं ना, रायट? सो आमी चिंतता आसतना चिंतलें की आमी जर हो जर प्रॉडक्ट आमचे एक तेजेर स्टिकर लायले, फॉर एक्झाम्पल एक प्रॉडक्ट ऑफ गोवन ओरिजीन पोगोज, तेच जर लायले आणि आमी जर ते प्रोडक्शनाचे हांगा जाल्ले एक फॉर एक्झाम्पल मोल्या जाले आणि तेच प्रोडक्शन जर काणकोण जाले आणि तेजेर जर आमी स्टिकर लायले जाल्यार गोंयकार खंयच्यो कॅन्डल्स घेतलो आयज? आमच्यो घेतलो, रायट? पोगो कॅन्डल्स घेतलो, रायट? सो तेच आमी प्रत्येक बायलांक वचून समजोवपाक ट्राय करपाक लागले आणि तेजा आसलो स्त्री क्रांतीचो. नेक्स्ट आसलो तो आमचे मतदार. आता तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमचे मतदार इनिशिएटिव्हा थ्रू आमी कितें केल्लें. तुमकां खबर आसा सावड्ड्या मतदारसंघात अशें दिसता की कांयच मायग्रंट्स ना कशें. सो आसा काय ना सावड्ड्या मतदारसंघात मायग्रंट्स? आसा, रायट? सो अप्रोक्स तुमच्या कडेन कितले आसतले? कितें गॅसीस? सॉरी, आयकपाक येना.
ओके, सो आमचे सावड्डे मतदारसंघात इतले ना, सो आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साची सीट हाडपाक आयज भरपूर म्हणजे चान्सीस आसा. सो आमी जेन्ना फायंड आउट केले ते असले ऑलमोस्ट 2900 मायग्रंट वोटर्स. ओके, सो आमी तेंची कॅन्सलेशनाक घातले. कॅन्सलेशनाक घालता आसतना खुबशे डाउट्स आसता रायट. सो आमी जेन्ना कॅन्सलेशनाक घातले तेन्ना आमी इमिडिएटली तेजेर एक रिस्पॉन्सान बरयल्ले की कायंडली इन्व्हेस्टिगेट. हांव तुमकां जस्ट आमचे फाटल्यान फोटोज आहा, तुमी पळोवपाक शकता. सो आमी दीस रात एक करून आमचे सगळे जे इलेक्ट्रोल असले ते आमी सगळे वांगडा बसून तेंच्यांनी प्रत्येक नांवां, प्रत्येक इलेक्ट्रोलाचेर जे नांव आसा एक नांव आमी पयलें सॉर्ट आउट केलें आनी आमी मायग्रंट वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशनाक घातले. एक बारीकसो व्हिडिओ. आमच्या एरियात भरपूरशी इलिगल वोटिंग कार्ड केल्ली आसा आनी भरपूर इलिगल मायग्रंट्स रावपाक लागले. तसोच आमी जेन्ना वोटिंग कार्डाचो डेटा करपाक लागले, तो डेटा करता आसतना आमी थोडे आयडेंटिफिकेशन करताले आनी हावज नंबर चेक करताले. हावज नंबर चेक करता आसतना आमचोच एक भाव आरजी सावड्डे टीमीचो जो कोर मेंबर आसा तो आमच्या वांगडा आसा. सो आमी तेजेच कडल्यान जाणून फायंड आउट करता आसतना कितें फायंड आउट केलें. माझा तो विष्णू गावडे अजून एक पंचायत ड्रायव्हर होता. माझ्या आवडणाचे 307 हे 3 वोटिंग कार्ड माझ्या प्रमाणात 3 कार्ड मायग्रंटला जमानगर ते प्लीज चेक करा. आणि अशाच प्रकारानं या सगळ्या अशी वोटिंग कार्ड जमवल्या मायग्रंट केल्या चेक करा. काय झाल्या तर आमच्या 8 मेंबर आम्ही प्लीज चेक. आमचे उत्तम भाव एकदा जोरान ताळ्यो जावं नये. खूप कमी लोक असं असे फुडे उलोवपाक सोदता. सो आमचो जो उत्तम भाव असलो तेणे कितें केलें, आमचे जे वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशन जेन्ना आमी घालताना आमी फायंड आउट केलें की कितलेशेच वोटिंग कार्ड जी आसा, आतां आमी म्हणटले की कशे तरेन आमी फायंड आउट करता. सो कितलीशीच आमचे एक वॉर्ड जो आसा पंचायत धारबांदोडा पंचायत फॉर एक्झाम्पल तेजें नांव आसा तें प्रतापनगर. ह्या प्रतापनगरची जी जितली घरां आसा तेजी कितलेशेच घरांचेर जो हावज नंबर दिल्लो आसा तो इन एंड अराउंड बाकीचे जे वॉर्ड आसा आनी जी बाकीची घरां आसा वेगळ्या वेगळ्या वाड्यांचेर त्या वाड्यांचो त्या दुसऱ्या वाड्यावयल्या घरांचो तेंचेर हावज नंबर पार्टिशन करून दिल्लो आसा. सो मे बी तुमचीय आसपाक शकता. आणि हे व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल करताले की जेन्ना आमी स्प्रेड करताले तांकां सगळ्यांक एक मेसेज दिवपाक सोदताले की जर तुमकां तुमची फायंड आउट करपाक जाय आसली जाल्यार तुमी आमचे कडेन येवन ही फायंड आउट करपाक सोदताले. आनी तेतूंतलो एक बारीकसो आमचो इनिशिएटीव केल्लो. नेक्स्ट इनिशिएटीव. ओके, आता नेक्स्ट जो आसा तो आमचे इश्यूज. आता आमी अशें दिसता आमकां अशें खबर आसतलें की आमच्या सावड्डे मतदारसंघात आमचे कितलेशे इश्यू आसतले. आसा काय ना? तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो आमचो जो PWD मिनिस्टर आसा दीपक बाब पावसकर, PWD मिनिस्टर रायट. कितले जाणांक खबर आसा आमच्या सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन PWD मिनिस्टर आसून सुद्दां आज पर्यंत आमकां उदक सारकें मेळना. आमकां आज पर्यंत अशे थोडे गांव आसा त्या जाग्यार टॉयलेट्स मेळना. पोखरेमळ म्हणून एक गांव काल्या पंचायतीचो, त्या गांवान आमी विजीट करपाक गेल्ले तेन्ना आमी फायंड आउट केले. तुमीच आयकून घ्या, ह्या भाऊ जो आमचो आसा पळय तो उलयतलो, तुमी आयकून घ्या. साऊंड हॅलो. पळयात ही रिएलिटी आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघाची. आणि आमचो मिनिस्टर जो आसा PWD मिनिस्टर आमच्या गांवांत न्हंयो व्हांवता तरी सुद्दां गांवांत उदक ना. आणि खूप कितें कितें आसा दाखयता तुमकां फुडें.
हाफ किलोमीटर तुमकां माथ्यार घेवन हाडचें पडटा. ओके, सो असलो आमचे इश्यूजचो. सो आमी प्रत्येक गांवान प्रत्येक वाड्यार वचून डिफरंट इश्यूज हायलायट केल्ले आसा आनी तितूंतलो हो एक इश्यू आसलो. आतां आनीक आमचो इनिशिएटीव आसलो, लेट्स हेल्प गोवा. आतां त्याच्या बद्दल तुमकां सांगता. जेन्ना काल्या एका गांवान एका घराचेर वीज पडलेली मावळिंग्या ह्या गांवान, आणि प्रत्येक आमदार किंवा प्रत्येक जो एक्स MLA किंवा प्रत्येक मिनिस्टर त्यांच्या दारान गेलो आणि तांकां सांगलें की ते तुमकां हेल्प करतले म्हणून. तशेंच आनी एक एग्जाम्पल असलें, कुळ्या एका गांवान, कुळ्या जो गांव आसा तितूंतलो एक भाचो आसलो आनी आमकां अशें आयकपाक येलें की तांकां त्या भुरग्याक एक डिसीज जाल्ली आसा, एप्लास्टिक एनिमिया म्हणून. आणि ह्या डिसीजेचो जो एक टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो आसलो त्यांचो तो ऑलमोस्ट आसलो 25 ते 30 लाख. सगळ्यात पयलीं आमी रेव्होल्युशनरी टीम तेंचे कडेन गेली, विदाउट एनी पॉलिटिकल हेतू घेयनासतना तेंचे कडेन गेले, थंय तेंचे कडेन उलयले आनी आमी इमिडिएटली आमचो व्हिडिओ काडलो आनी आमचो जो प्लॅटफॉर्म आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी आमचे जे फेसबूक पेजीस आहा किंवा फेसबूक व्हिडिओज जे आमचे शेअर जाता तेजेर आमी घातलो. ओके, सो प्ले करून दाखयता तुमकां. सो जेन्ना हांव आमी घातलो पळय, बाकीच्यांनी खूब जाणांनी तांकां प्रॉमिस केल्लें. फॉर एक्झाम्पल कालेच्या एस्पेशलीच्या घरान तेंच्यांनी तांकां सांगलें की आमी तुमचें घर बांदून दितले, आमी तुमकां येवन सगळें करून दितले, सारकें करून दितले. खबर ना आमकां तेंच्यांनी केलें काय ना, बट आमी इमिडिएटली जेन्ना आमचो जो व्हिडिओ जेन्ना तेचेर शेअर केल्लो, कितलेशेच लोकांनी डायरेक्ट गुगल पे केले तांकां आनी त्यो रिसिप्ट्स आमच्या फेसबूक प्लॅटफॉर्माचेर शेअर केल्ल्यो. आज पर्यंत खंयच्या तरी गव्हर्मेंटान अशें केल्लें आसा की इमिडिएटली कोणाक रिफंड मेळ्ळो आसा? ओके, सो हो एक आमचो आसलो इनिशिएटीव. पळया हो व्हिडिओ. सिरियस प्रॉब्लेम सध्या सफर करता आणि प्रॉब्लेम प्लास्टिक एनिमिया म्हणून एक्सपेन्स जो सांगला सध्या तो मुंबई बाय जेराबाई वाडिया हॉस्पिटल मुंबई हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट घेता आणि ताजो ओवरऑल जो खर्च आसा तो 25 लाख रुपये तांकां सध्या सांगलेलो आसा. 25 लाख फीज फक्त तुजी हॉस्पिटल फीज आणि बाकीच्यो वेगळ्यो तरेच्यो फीज आसा. सो जेन्ना ताका मुंबय ताका रावलो पडटलो जाल्यार वेगळ्यो तरेचे आनी एक्सपेन्सीस आसतले. सो दीस जो एमावंट आसा 25 लाख रुपये इट इज नॉट एन इजी एमावंट. तो जर अफोर्ड केलो जाल्यार खंयच्याय एका नॉर्मल गोंयकार फॅमिलीक म्हाका दिसता की अफोर्ड करपाक पॉसिबल ना. सो आमी एज रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमची एक फॅमिली आसा आनी आमच्या गोंयांत म्हाका दिसता आमी कालच्या हांगा ह्या घरान येयल्या ते एक नॉट पॉलिटिकल हेतून घेवन येवना, एक पयली गोश्ट क्लियर करता. दुसऱ्याकूय सांगता आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे भाव आसा ते गोंयभर तांकां हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता की जर तुमचे कडल्यान कितेंय जर कसलोय एक बारीक सुद्दां हेल्प जाता, तुमी 10 रुपया डोनेट करपाक सोदता, 100 रुपया डोनेट करपाक सोदता, 1000 रुपया दिवपाक शकता किंवा जर तुमकां मोठ्या एमावंटाचेर तुमी डोनेट करपाक सोदता जाल्यार वी आर वेलकम. आमी आमचो जो व्हिडिओ आसा त्या व्हिडिओन तुमकां एक बारीकसो स्क्रीनशॉट दिसतलो. ते स्क्रीनशॉट डायरेक्ट त्यांचो QR कोड घालून आमी पेमेंट रिक्वेस्ट केल्ले आणि तांकां भरपूरसो पेमेंट येयल्लो. आज पर्यंत खंयच्याच गव्हर्मेंटान हे गोष्टी केल्ल्यो ना लोकांक हेल्प करपाक. तशेंच हे आमचे बाकीचे भरपूरशे इनिशिएटिव्ह जे आसा ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स रन करता. GP न्यूज आमची फियरलेस जर्नलिझम, तशेंच आमचे मतदारांबद्दल तुमकां सांगलें, तशेंच आमचे धंदेकार गोवा फ्रेश, अशें आज पर्यंत तर फक्त इतलेच इनिशिएटिव्ह आहा. जर आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें जर सरकार घडयलें, ह्यो फक्त 7-8 आसा, अश्यो कितल्यो येवपाक शकता सांगा तुमी? हजारांनी, रायट? नेटान उजो जावनी. ओके, सो तशेंच अजीत नेक्स्ट. ओके, सो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमचे सावड्डे मतदारसंघ. ओके, आज पर्यंत आमकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा खंयच्या भुरग्याचो असो लायव्ह खंयच्या तरी स्टेजीर एक कोणाक टेलिकास्ट करपाक दिल्लो आसा. हेच्या पयलीं केन्ना आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघान कितलेशे टॅलंट्स आसतले, रायट? आसतले, रायट? कोण रांगोळी काडपाक बरो आसतलो, कोण कुकिंगान बरो आसतलो, कोण फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता कोण स्केच काडपाक बरो आसतलो. अशें कितलेशेच आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघान टॅलंट आहा. पण भुरग्यांक आज खंयच्याच भुरग्यांक आज प्लॅटफॉर्म दिल्लो ना. फक्त तुमकां जॉब्स दितले करता आनी लाचार करून दवरता. आज ह्या जॉबा खातीर आज भुरगे आमचे फुडें सरना. बट आज हांव एका भुरग्याक कन्विन्स करपाक पावलो. हो भुरगो म्हाका सदांच हेल्प करता. फाटल्यान जे प्रेझेंटेशन आसा तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. आमची जेन्ना आझाद मैदानाचेर मीट जाल्ली, म्हाजी जी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म जो आसा, RG सावड्डेम पेज जो रन जाता किंवा आमचो फेसबूक पेज जाता, हो सगळो प्लॅटफॉर्म हो भुरगो पळयता. ओके, सो पयलीं आमी तेजी एक वेबसायटूय आसा, हो तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता. ओके, प्ले कर व्हिडिओ. हेजे सगळे आसा पळय हँडमेड स्केचीस आसा एका भुरग्याचे.
कॉर्नराक रियल फोटो आणि स्केचीस. वेबसाईट जावन आसा तर तुमकां तुमचो स्केच जर काडपाचो आसा तुम्ही त्या वेबसायटीचेर वचून तुम्ही ताका कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही तुमचो स्केच काडपाक शकता आणि जे प्रायजीस आहा मोठ्या लाखांनी किंवा करोडांनी ना फक्त हजाराच्या अमाउंटाचेर आसा. तर कोणा कोणा आपलो स्केच काडपाचो आसा? ओके. सो कशें दिसलें तुमकां? सो तुमकां एक सगळ्यांक एक सरप्रायज दिवपाचो आसा हांव आनी तेकाय सरप्रायज दिवपाचो आसा. हो जो भुरगो हेजें नांव अजीत नायक जावन आसा आनी हो आमच्या स्टेजीच्या सायडीक उबो आसा. हांव ताका रिक्वेस्ट करता की ताणें प्लीज स्टेजीर येवचो. मोठ्यान ताळयो जावची ह्या भुरग्याक. सो कशें दिसलें तुमकां तेजे स्केचीस पळोवन? आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघात असले टॅलंट कितलेशेच आसपाक शकता काय ना, बट केन्नाच असले टॅलंट शोकेस केले ना. नेटान ताळयो जावनी ह्या भुरग्याक. हो आमचो रेव्होल्युशनरी भुरगो. थँक्यू. अजीत कितें उलोवपाक सोदता? तो मातसो शाय आसलो बट तरी सुद्दां ताका आयज स्टेजीर हाडलो हांवें. ओके. देव बरें करूं अजीत. नेक्स्ट तुम्ही सगळ्या एक मे बी हांव केन्ना ओपोनंटा बद्दल म्हाजे उलयतलो म्हणून आतुरतेन वाट पळयता आसतले. सो मे बी आतां तो टायम येत आयज. ओके. सो ह्या इलेक्शनान 2022च्या इलेक्शनाक कितलेशेच ओपोनंट आसा काय ना? रायट. कितले आसतले? 6-7 तरी आसपाक जाय. रायट. सो हांवें थोडे चूज केले जे मे बी हांव ओपोनंट म्हणून कन्सिडर करता, कॉम्पिटिशन म्हणून कन्सिडर करता, जस्ट ओपोनंट म्हणून कन्सिडर करता. आणि ह्या ओपोनंटाची आयज लायकी दाखोवपाक हांव तुमच्या मुखार येयल्लो आसा. ओके. सो पयल्या सुवातेर प्रेझेंटींग बिफोर यू ह्यो पार्टी दिल्लीच्यान किंवा बंगालच्यान आयज आमच्या गोंयांत येता आनी आमच्या गोंयचेर राज करपाक सोदता. तेंच्यांनी आपल्या स्वताच्या एरियेन केन्ना आपलें पयल्लें आसा कितें? तुमकां दिसता तेंच्यांनी आपली जी एरिया आसा ती सारकी केल्ली आसा आयज? ही आम आदमी पार्टी, केजरीवालाची पार्टी. मनोज खूब उलयता हेच्या बद्दलूय, पूण हेंच्यांनी आपल्या पार्टीन कितें केल्लें आसा आपल्या एरियेन? कांयच केल्लें ना. हांव तुमकां तेंची रियलिटी दाखयता की तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा. अरविंद केजरीवाल 4 वर्सां फाटीं सांगतालो एल्विस गोम्स तेंचो सीएम कैंडिडेट आसलो. जाके इस मुद्दे को उठा सके. अगर आप बीजेपी को वोट दोगे और केंद्र में भी अगर बीजेपी आ गई तो किसी की हिम्मत नहीं है फिर उसको उठाने. बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं उठा सकते. ऐका हो कितें उलयता तो. अडानी की सब जेब तो गेल्लो कोल जो आसलो पळय तो आमचो सांबाळपाक. सो आतां सध्या कोण सांबाळटा म्हाका सांगा. कोणी गेलो कोल रिवोल्ट? आपान गेल्लो काय रेव्होल्युशनरी गोवन्सांनी गेल्लो? ओके. हे पळय हे तेंची दिल्लीची परिस्थिती. तेंचो एअरपोर्ट जो आसा फ्लडेड जाता आनी कितें गोंय सांबाळटलें आमचें? पळया तो व्हिडिओ. मोहल्ला क्लिनिक म्हणून तिने सुरुवात केली आपल्या एरियाच्यानी. ही रियलिटी त्याची. हे कंडिशन आणि आमकां गोंयान येवन 5,000 आणि मागीर इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिवपाच्यो प्रॉमिसीस करता. तुम्ही मानता ह्यो प्रॉमिसीस? करूंक शकता केजरीवाल? मनोज बरोबर करपाक शकता? ओके.
पर्सन खूप ओके सो हो त्यांचं सीएम फेस आसलो हेजेर पळय लोक दिल्लीचे लोक कसली थापता उडयता ते पळया हेजेर आणि मग आमचें गोंय सांबाळून घेतलो पळया. subsequently bashed up five state Goan supporters, said that he was unhappy with the way Mr. Kejriwal had acted as far as आणि एक पळया ओके सो हो आमचो जो कॅन्डिडेट जावन आसा आम आदमी पार्टीचो अनिल गांवकर ओके हो हेच्या बद्दल सांगता हो आमच्याच गांवचो 500 मिटर डिस्टन्साचेर रावता एज अ ह्युमन बींग भरपूर बरो मनीस बट आज जेणे जी पार्टी चूज केल्ली आसा पळय आम आदमी पार्टी खरेंच रॉंग पार्टी तेणे चूज केल्ली आसा खंयच्या मे बी आनी खंयच्या दुसऱ्या पार्टीन गेले जाल्यार मे बी लोक तेका मत मारीत आसतात बट म्हाका दिसना एज अ आम आदमी पार्टी तेका करतले हेची जी हिस्ट्री जी आसा आज पर्यंत जितके सावड्ड्या मतदारसंघात जितके आमदार जाल्ले हो सगळ्या आमदारांचो पीए जाल्लो आसा आणि आता तेका स्वता इलेक्शन लढून आपूण निवडून येवपाची त्याची स्वप्न पळयता पळोवप तेजें चालू आसा सो तुमकां कितें दिसता रेव्होल्युशनरी गोवन्स का आम आदमी पार्टी उजो ओके नेक्स्ट आता ही येयली खंयची महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी MGP कितल्या जाणांक दिसता आमचो शिव जो आसा आज पर्यंत सारको शिव सारको आसा आमकां शिव जाय का वाघ जाय गोंयचो वाघ जाय रायट ओके सो हो आमचो धवळीकर भाव आणि दोगूय धवळीकर बंधू आज तांकां सामके सीएम जावपाच्या सामकी अशी आतुरताय लागल्या तांच्या मनाक मरच्या पयलीं ताका केन्ना तरी सीएम जावंक जाय अशें तांकां दिसता ही तृणमूल काँग्रेस जी बंगालच्यान येयल्ली आसा हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जॉईन जावच्या पयलीं म्हाका खुबश्यो गोश्टी शिकपाक जाय आसल्यो सो अंडरकवर जो कोण तो आमचो प्रशांत किशोर आसा तेजे टीम आमची कितें ते आयपॅक इन्स्टिट्यूट गेले हांव भितून शिकपाक गेलो भितून जेन्ना हांव शिकपाक गेलो तेंचे कितें आसलें खबर आहा तुमकां ते फक्त जातीवादीचो सरकार करपाक सोदताले आमच्या गोंयांत येवन हो भंडारी हो गांवकार हो गावडो फक्त तांकां हें करपाचें आसलें आमकां वेगळें हें करपाक जाय रायट सो हे तेंचे कडेन शिकलो हांव की हे तेंचे जे कितें हे जे दुर्बुद्धी तेंची आसली ती सोंसना जाली म्हाका हांव परत येयलो परत मनोजाक सांगलें की बाबा ह्यो ज्यो गोश्टी फालतूपणां जाता पळय हेंचेर आमचो कांय तथ्य ना आनी ही TMC आमच्या गोंयांत कांयच करपाक शकची ना करपाक शकतली आता त्याच बंगालच्या ही राक्षीण जी आसा पळय तिजो तुमकां व्हिडिओ दाखयता ओके पळया ही तिच्याच एका एरियेन ओके सो तुम्ही पयलें आसतलें हिका फुडल्यांतल्यान जेन्ना कोण एक नारो दिता जय श्रीराम म्हणून जाल्यार तिचें हें कंडिशन जाता आमी गोंयकार कितें म्हणपाक शकता सांगा पळया कसल्यो गाळी मारूंक शकता आमी शकता न्हू आनी हेंकां आमी जाय ती बूथ शिकोवपाक शकता आनी हे आमच्या गोंयान आमचें सरकार करपाक सोदता कितें दिसता तुमकां कोण रेव्होल्युशनरी गोवन्स की TMC MGP ओके सो आता तुमकां फुडें व्हरता आनी तो कॅन्डिडेट जो रावला पळय तेज्या बद्दल सांगता 18 वर्सां राजकारणान आसा धारबांदोळा पंचायतीन केन्ना पंच जालो केन्ना सरपंच जालो 18 वर्सांचो धारबांदोळेचो प्रोग्रेस जर तुमी काडून पळयत कितलोसोच प्रोग्रेस जाल्लो आसा ओके नेक्स्ट हो पळय हो आमचो कॅन्डिडेट MGPचो तोंड पळया तेजें ओके 18 वर्सां आसा पॉलिटिक्साक 18 वर्सां राजकारण करता ओके नेक्स्ट फुडें हो आमी आतां प्रोग्रेस आमी चॅक करताले की खंयच्या आमचे धारबांदोळेचो कितलो तरेचो प्रोग्रेस जाल्लो आसा आमी चॅक करता आसतना आमकां एक IDC मेळ्ळी IDC खंय मेळ्ळी ती तुमी चॅक करा ही रानान खंय तरी भितून आहा आतां त्या IDCन कोण शिकता कोण कितें करता कोण कामां करता ते तेज्या देवा बाबड्याक खबर पळया IDCची कंडिशन आमची धारबांदोळेची कितल्या जाणांक खबर आसा आमच्या धारबांदोळ्यान IDCचो प्रोजेक्ट येयल्लो म्हणून खबर आसा कोणाक पळया आयज पळया नमस्कार गोंयकारांनो आज आमी धारबांदोळ्या ह्या जाग्यार आसा आमी हो पयली हो इश्यू हायलायट केल्लो आसा
फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता की GIDC म्हणजे गोवा आमचे डेव्हलपमेंट IDC जी आसा ती ह्या जाग्यार सँक्शन केल्ली आसा. तुमी इन एंड अरावंड पळोवपाक शकता की ही जी IDC आसा ती खंय तरी अशी इन द मिडल ऑफ जंगल जाल्ली कशी आसा. हो प्रोजेक्ट कोणी हाडयलो, कोण मे बी ह्या प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान आसा. हो आमचो जेन्ना एक्स MLA गणेश गांवकर जो आसलो तेन्ना हो प्रोजेक्ट पास जालो आनी हो डेव्हलपमेंटाचो बोर्ड ही फाटल्यान पार्टी आसा पळय ती त्या टायमार लागलेली. आज 10 वर्सां जाली. एक आमचो नेक्स्ट मिनिस्टर जो आसलो PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर, तेज्या टर्मान 5 वर्सां जावन गेली आनी आतां करंट जो आमचो एक पंचायत मेंबर आसा किंवा पंच मेंबर धर तूं आमचो बालाजी म्हणून बालाजी गांवल, सो त्या पंचायतीचो पंच जाल्लो आसा. आनी म्हाका कळना की लोक अशें उलयता की तो तेणे प्रोजेक्ट हाडून दवरला म्हणून. सर डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जर फाल्यां इलेक्शनाक रावपाक जाय म्हणून आपूण निवडून येतकीर तो प्रोजेक्ट तूं इनॉग्रेट करतो अशे तरेचे कितें तरी प्रकार जाता काय असो एक आमकां प्रश्न पडलेलो आसा. बट हो फाटल्यान जो प्रोजेक्ट आसा तो एक व्हेरी क्रुशियल आनी इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसलो. तितूंतल्यान लोकांक रोजगार जातले आसले. बट कोणी तरी हो प्रोजेक्ट हाडून दवरता. कोणी कितें कसो तो खबर ना. बट फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता की कंपाउंड वॉल तेजी ऑलरेडी कन्स्ट्रक्ट केल्ली आसा. प्लस ताचो बोर्ड लायिल्लो आसा. कित्या खातीर अडकून उरला, कित्या खातीर रोडून उरला तोय आमकां कळना. बट आमकां डेव्हलपमेंट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्स्टंटली जाय आसलो. बट खंय ना खंय कोण ना कोण हाडून दवरता, कोण ना कोण कितें करता तें आमकां कळना. सो हेज्या आमच्या अकॉर्डिंग जर तुमकां दिसता की तो मनीस येतकीर आपल्या स्वार्था खातीर जर इनॉग्रेशनाक आपूण इनॉग्रेट करता किंवा कितें तरी असले जर प्रकार आसा म्हणून जर असले प्रोजेक्ट जर हाडून दवरता जाल्यार ते बंद जावपाक जाय. आनी हे सगळें जातलें जाल्यार आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सरकार जाय. धारबांदोडेच्या लोकांक आनी बाकीच्या इन एंड अरावंड सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक ही अपील की हे तुमी पळोवचें तुमच्या दोळांनी. फाल्यां जेन्ना तुमच्या दारान कोण वोट मागपाक येता तेन्ना असले प्रकार पयलीं तुमी चिंतपाक जाय. ताका तुमी विचारपाक जाय की बाबा हो प्रोजेक्ट कित्याक हाडून उरलो, आमच्या एरियेन आसलो, कित्याक तें हाडून दवरलो, कोणे हाडून दवरलो. सो हांव सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की हे सगळें चेंज जातलें आमकां फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सरकार जाय. नाजाल्यार आमी हे फुडें सगळें व्हरपाक शकचे ना. आनी आमचे प्रोसेस आहा अशे वेगळे वेगळे जे प्रोजेक्ट आहा सगळे अशेंच हाडून उरले. कितें जाय जाल्यार फक्त आतां उजो अजून चोपना रावा, त्याची अजून भरपूर प्रोग्रेस दाखोवपाची आहा तुमकां. नेक्स्ट प्लीज. ही आमची प्रतापनगरची बस्ती, बालाकी बस्ती, TV लालाकी बस्ती आणि धारबांदोड्यान बालाकी बस्ती. पळया कंडिशन. सगळी कमलदार जागा. कोणाची घरां जाय दिसता तुमकां ही गोंयकाराची जी घराची? हेजेरूच एक स्पेशल रिपोर्ट केल्लो आमी, सो तो तुमी पळया. आणि हो राक्षणीक जॉईन जावन मे बी आतां जी उरल्या ती बंगालच्यान जी येयल्या पळय ट्रेनींतल्यान, म्हाका दिसता तो थंयच तेंच्यांनी जागो प्लॉट बीन अरेंज करून दवरलेलो आसा. तो मे बी थंय उरलेले थंय करपाचो आसा. पळया हो व्हिडिओ. ही फाटल्यान जी सगळी दिसता पळय ही सगळी रिजर्व एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट हे. खंय कडेन पावला पळय रान कातरीत कातरीत ते लोक. नमस्कार. आज आम्ही धारबांदोड्या पंचायत आसा. धारबांदोड्या पंचायत आमची तालुक्याचें नांवच जे दिल्लें आसा तें धारबांदोड्याचेर दिल्लें आसा. आनी आमी एका पंचायतीन आज सद्या उबे आसा आनी तेंचे एरियेचो हो एक वार्ड आनी हांगा प्रतापनगर अशें म्हणटा. तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता की इन एंड अप्रॉक्स आमच्या ह्या एरियेंतल्यान एक 500 मिटरच्या डिस्टन्साचेर आमचे जे रिजर्व फॉरेस्ट आसा. प्लस तुमी सायडीकूय पळोवपाक शकता. तुमकां गुगल मॅप्साचेर एक मॅप काडून दाखयता ताचेर तुमी तुमकां दाखोवपाक शकता की बाबा खंय पर्यंत हिल कटींग चालू आसा, खंय पर्यंत ती घरां पावल्ली आसा. ही जी सगळीं हांगा घरां आसा आमकां खबर ना. तुमी पळोवपाक शकता एक गोंयकाराची खंयचेच एकूय गोंयकाराचें घर ना हांगा. हांगा सगळे मायग्रंट्स येवन हांगा हेंच्यांनी आपलें घर कन्स्ट्रक्ट केल्लें आसा. सगळी एरिया ते एक्वायर करता. आमी जेन्ना फायंड आवट करताले इलिगल वोटींग कार्ड्स किंवा आमकां ड्युअल वोटींग कार्ड्साचे आमचे जेन्ना डावट आसले हांगा ऑलमोस्ट आमकां 900 जर आमचे पोलिंग बुथार जर आसा तितले 800 आमकां अशें दिसलें की गोंयकार कोणूच ना तितून ड्युअल वोटींग कार्ड आसा. ह्या घराचेर जो हावस नंबर दिल्लो आसा तो डिफरंट वॉर्ड्साचे हावस नंबर काडून हांगा दिल्ले आसा आनी पार्टिशन केल्ले आसा ABCD. सो आमकां खबर ना सेक्रेटरी एका जमेदार त्या पंचायतीचो पंच मेंबर रिप्रेझेंटेटिव्ह आज तोच पंच ह्या इलेक्शनाक उबे रावपाचो ताचो प्लॅनिंग आसा आनी तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक सोदता. खबर ना की आनी तो TMC ताका सपोर्ट करता. कळना की ताका हो सपोर्टाचेर इलेक्शन जिखपाक सोदता की कितें करपाक सोदता तें आमकां कळना.
तुम्ही चिता तुमचे आमचे गोंयकारांचे जे अस्तित्व आसा आमी जेन्ना वेगळ्या वेगळ्या पंचायतींनी विजीट केले आमकां कळ्ळें की बेनिफिट्स हांगा जेन्ना प्रतापनगर गेले तेन्ना आमकां कितलेशे दिसले की एरिया चकचकीत आसा घरां चकचकीत आसा गोंयकारांची घरां मातयेची आसा आमकां तेंचेर कांय प्रॉब्लेम ना किंवा त्या लोकांचेर कांय प्रॉब्लेम ना बट ते रिप्रेझेंटेटीव ह्या असल्या लोकांक कशें हाडपाक शकता हांगा जे ऑलरेडी दुसरे कडेन वोटींग कार्ड करता जे ऑलरेडी दुसरे कडेन कितें करता आमकां कळना की कितें तरी चल्लां ह्या गोंयांत आमची सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे मायग्रंट्सा पेक्षा मुक्त आसली बट आज असले लोक जेंकां फक्त ते आशिल्ले आसा 18 वर्सां जाल्यार राजकारणांत आसा तेणें 10 वर्सांचो कितें प्रोग्रेस केलो आसा तो आमकां कळना आनी तो आज मोठे इलेक्शन चिंता आनी कितें तरी वेगळें करपाक सोदता सो आमकां कळना की तो आपल्या स्वताच्या बेनिफिटा खातीर रावता काय कित्या खातीर सो आज आमचे कडेन ही संस्था आसा की आमी फक्त आज हो चेंज करतले हेतून आमी तुमकां सांगलें 800 हांवूय परत तुमकां रिक्वेस्ट करतलो ड्युअल वोटींग कार्डा बद्दल आज आमचो उत्तम म्हणून जो भाऊ आसा तेज्या घराचो हावस नंबर प्रतापनगर दिता कितलीशीच घरां आमकां जाली आमी कितलेशेच व्हिडिओ काडले ट्रॅक करून सांगलें की बाबा हे आनी तुमचे हावस नंबर पळया भुमिपुत्र जाले आमचे भुमिपुत्राचे कितलीशीच घरां भायर काडपाक शकता किंवा असली आमचे ज्यो कोमतात लँड आसा ते लिगल जावपाक शकता मातशें तरी कितें तरी चिंता ते लोकांचेर द्वेश ना आमचो ते हांगा येवन काम करता तेंचेरूय द्वेश ना ते आमचेच काम करता तें आमकां कळटा बट इल्लिगल वोटींग कार्ड कित्याक एक गोंयकाराचे बेनिफीट तेंकां कित्याक हांगा कित्याक आनी तेंच्या गांवांत कित्याक हे सगळे प्रकार बंद जावपाक जाय तुमकां मागता की रेव्होल्युशनरी गव्हर्नमेंट सरकार आमकां ह्या फावट जाय आज ना जाल्यार केन्नाच ना 4 लाख मायग्रंट आमी एक्सपेक्टेड करता की गोंयांत आसा तर तेंकां आमी आज स्टॉप केला नाल्यार केन्नाच ना उजो 2020 अजूनही आसा आता हेका दिसतालें की आपूण मायनिंग फ्रंटाचे एक हे घेवन एक कॉन्फिडन्स घेवन तेका दिसतालें की आपूण इलेक्शन लढयतलो म्हणून सो मायनिंगाचेर एक बारीकसो रिपोर्ट आमी केल्लो तोय तुमी पळया सेजा वेदांता कोंडेची मायन आमची सगळ्यांक खबर आसतलें आमच्या गोंयांत मायनिंग बंद पडल्यार आज 12 वर्सां जालीं आज आमचे जे लिडर आसा आनी जे थोडे कॅन्डिडेट इलेक्शनाक उबे रावपाक सोदता ते मायनिंग फ्रंटाचेर एक हे घेवन चिंतताले की ते इलेक्शन प्रोटेक्ट करता इलेक्शनाक रावता आनी मायनिंग स्टार्ट करता ते पण बरोबर जाल्ले आसा जेन्ना ऑफर तुमचे दाखयता तेन्ना आमचे मायनिंगाचो जेन्ना प्रश्न येतलो ते आझाद मैदानाचेर वचून फायट करताले खूब कितें करताले तेंचे जे लिडर जे आसा जे फायट करताले मायनिंग फ्रंटाच्या नांवान ते आज लिडर भायल्यो पार्टी गेले तेंच्या वांगडा फॉर एग्जाम्पल मोदी गांवकर आज आपले स्वार्था खातीर ते आपण गेल्लो आसा खुदी गांवकाराचो व्हिडिओ दाखयता तुमकां नेक्स्ट मायनिंग फ्रंटाचो लिडर आयज कोणा वांगडा जॉइन जाला महिनाभर आमचे गोंयकारांची दिशा करपाक सोदता फाटल्यान खूब व्हडलो सब्जेक्ट वेदांता rdxgoa आज परत भरपूर त्रास जाता परत टॉपिक तुमकां सगळ्यांक खबर आसलें मातशें याद करा जेन्ना मायनिंग स्टार्ट जाल्लो ह्या लिडरान आपल्यो गाडी हांगा पयलीं लायल्यो आनी तो सांगतालो की बाकीच्या गाडयांक नंबर कळनासले पूण ह्या जो लिडर सोपट लिडर आसा तो आपल्यो गाडी पयलीं लावन हांगा आपले वोट करपाक सोदतालो बाकीच्या गांवच्या लोकांचे किंवा अडेकडेक जे गांवचे लोक आसा तांकां कांय फरक पडलो ना पण आपल्यो गाडी तेणें पयलीं घातल्यो आनी मोठ्यांक तो एनावन्स करतालो की मायनिंग स्टार्ट करतलो हांव एक ट्रक ओनर हांव जेन्ना भायल्यान दुबयच्यान येयलो तेन्ना हांवें स्वता ट्रक घेतलो म्हाका दूख खबर आसा हे मायनिंगाचें कितें तें म्हाका खबर आसा की कितल्या लोकांनी आपले भांगर दवरला म्हाका खबर आसा जेन्ना गाडी रस्त्यार तेणें केन्ना गाडी चलयली हांव न्हू म्हाका खबर ना तो हे जे सोपट लिडर आसा ते फाटल्यान रावन म्हणटा की आपणा दूख फील जाता आपणाक हें जाता हांवें स्वता दूख पयल्लें आसा ह्या मायनिंगाचें म्हाजो ट्रक आजुनूय दारान बंद आसा जो पर्यंत मायनिंग स्टार्ट जावचें ना हांव तुमचो सपोर्ट सोडचो ना आनी म्हाका तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय मायनिंग स्टार्ट करतो शिस्तीन रितीन स्टार्ट करतो जाल्यार आमच्या रेव्होल्युशनरी सरकार जाय आनी आज ना जाल्यार केन्नाच ना उजो 2020 ते ताळयो मातश्यो कमी पडटा म्हाका कितें रॉंग उलयलो कितें हांव ओके सो जेन्ना मायनिंगेचो जो प्रश्न येता परत एकदा व्हिडिओनूय हांव उलयलो परत एकदा इन रियल लायफ उलयता की 12 वर्सां जालीं आमचें मायनिंग बंद पडलां बट कितें तरी तुमकां दिसता की आमचें मायनिंग केन्ना तरी स्टार्ट जातलेशें दिसता आशा आसा आमकां आमचें जे गव्हर्मेंटा प्रमोद सावंतान सांगलेलें मायनिंग कॉर्पोरेशन करतो 3 म्हयन्यांनी मायनिंग सुरू करतो म्हणून आज कितले दीस जाले ह्या गोष्टीक 3 म्हयने जावन गेले काय ना रायट सो केन्ना तरी आमी समजतले की हे फक्त आमकां पिशे करपाक रावले हांगा हे काय ना हेंकां फक्त आमकां दिशाभूल करपाक जाय मायनिंगेच्या नांवार हेंकां आमची वोट सोडपाक जाय मे बी इलेक्शनाच्या टायमार आतां मे बी केन्ना करीतूय सुरवात मे बी कितल्या 15 दिसां खातीर कितल्या जाणांक खबर आसा जे आमचे मायनिंग ओनर जे आसा मायनिंगाचे ट्रक ओनर हांव स्वता एक ट्रक ओनर हांव जेन्ना दुबयच्यान येयल्लो दुबय HR म्हणून आसलो हांव सर्विसेक हांव जेन्ना येयलो आनी म्हाका एक दुर्बुद्धी सुचली की बाबा एक चल ट्रक घेवया मायनिंग आमच्या नेटान परत सुरू जाता सो घेतलो ट्रक घेतलो आनी घेतकीर मागीर कळपाक लागलें की कितें लोक ट्रक कित्याक विकता ते सो जेन्ना ट्रक घेतलो तेन्ना ट्रकार म्हाका ड्रायव्हर मेळना जालो
माझी बाकीची जी कितें जी एज्युकेशन डिटेल्स आहा आनी बाकीचे जी कितें जॉब्स केल्या ते नंतर सांगता, बट ट्रका बद्दल सांगता. सो जेन्ना ट्रक घेतलो तेन्ना ड्रायव्हर मेळना जालो. आतां कितें तरी करपाक जाय रायट, कितें तरी जोडपाक जाय. हांवें केन्ना स्वप्नान सुद्दां म्हाजे ट्रक चलोवनासलो, बट केन्नाच पयशा खातीर काम करना किंवा कसलेंच आज पर्यंत जें कितें काम केलां तें केन्नाच अशें कितें तरी 2 रुपया मेळटले, 4 रुपया मेळटले ह्या आशेन करना. कितें तरी एक नवें शिकपाक मेळटलें, एक नवी संद मेळटली हें चिंतल्यान हांव ट्रकार चडलो. आनी म्हाज्या हिसपान हांवें तेन्नाच हांव HDFCन एक रिकवरी ऑफिसर म्हणून आसलो. सो ऑनलायन आसलो तेन्ना कोरोनाचोय टायम आसलो. सो मायनीचेर वयतालो, ट्रक चलयतालो, खाली करतालो, ट्रक एम्प्टी करतालो. आनी जेन्ना ट्रिपीचो जो टायम आसतालो पळय तेन्ना ट्रकाचे जे टॉप आसता पळय त्या टॉपार बसून हांव लॅपटॉप घेवन काम करतालो. सो ह्या तरेकेचें डेडिकेशन दिल्लें हांवें म्हाज्या मायनिंगा खातीर. सो कितल्योश्योच गोश्टी जाता अश्यो, कितल्योश्योच अश्यो गोश्टी जाता आमच्या लायफान की आमकां अशें दिसता की कितें तरी करपाक जाय. आनी हे मायनिंगाचेर म्हाका खबर आसा जेन्ना ट्रक बंद आसता, एक तो ट्रकाचो जो इन्शुरन्स भरपाचो आसता 45,000 रुपया ते इन्शुरन्साचो कॉस्ट, तो रोड टॅक्स आनी हे जेन्ना मायनिंग हे फक्त दिशाभूल करपाक हे सांगता की बाबा आज मायनिंग सुरवात जातली, फाल्यां सुरवात जातली. आनी लोक जे आसा आमचे जे पिशे लोक आसा ते येता, सगळे पयशे घालता, ट्रक चालू करता, आपले सगळी भांगरां लोन काडटा, बायलेची भांगरां दवरता. आनी जेन्ना मायनिंग चालू जावपाचो प्रश्न जेन्ना टायम आहा तेन्ना परत मायनिंग बंद. सो हे सगळें बंद जातलो. आनी ते एक सिस्टम जाय. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमच्यो ज्यो मायनी ज्यो आसा ह्यो पयलींच्यो ज्यो सरकारान पोखरून दवरलेले आसा. आमचो जो एनवायरमेंटाचो लेवल आसा तो तेंच्यांनी काबार करून दवरलेलो आसा. आनी तेज्या खातीर त्यो मायनिंग सुरू जायना. आनी आजून सुद्दां तांकां त्यो मायनिंग चालू करपाक जाय, फक्त तांकां एक अंदाधुंदी करून मायनिंग चालू करपाचो तांचो प्रकार आसा. सो आतां हेचे फुडेच्यान 2-3 व्हिडिओ आसा तेय तुमकां सांगता. तितून आमचो जो बालाजी गांवस आसा पळय तो कितें म्हणटा तेय तुमी आयका. तो कितें तरी म्हणटा. ओके, हो पुती गांवकर, हो मायनिंग फ्रंटाचो लिडर म्हणटा आपण. आज केजरीवालाक आपणाक हेणे विकलो स्वता आनी आमकां आझाद मैदानात तेणे स्ट्रायक केला. त्याच्या वांगडा कोण आसलो तो पळया तुमी. त्याच्या बरोबर हो एक मुवमेंट आम्ही सुरू करतले फुडल्या 7-8 दिसां भितर. गव्हर्मेंटान 144 लाव जाल्यार आनी कितें ते आमी चालू करतले अशें आमचें एक डिसिजन जाता. बाकीचे जे आयज सरकार आमच्यो मायनिंग खंय तरी चालू करपाचे प्रयत्न सरकाराचो आसा. दोतोर प्रमोद सावंत प्रामाणीकपणान प्रयत्न करता. आमकां ओके, सो दोतोर प्रमोद सावंत प्रामाणीक तरेन प्रयत्न करता. कितलो प्रयत्न करता प्रमोद सावंत प्रयत्न तुमकां दिसता करता. सो हो आसलो तुमच्या मुखार बालाजी गांवस. कोणाक वोट करतले तुमी? बालाजी गांवसाक का विपिन नायकाक काय रेव्होल्युशनरी गोवन्साक? नेक्स्ट काय तरी एक आशा दिसता. सो हे जे व्हिडिओचे कटिंग्स आसले ते वेरियस न्यूज चॅनलांतल्यान घेतलेले. ओके, सो त्याच्या खातीर सगळ्या न्यूज चॅनलांक हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता. सो हो एक आनी एक आसा. आतां हेका सगळें वळखता आसतलें रायट. हो खंयच्या टिकेटीचेर निवडून येयल्लो आनी आतां खंयच्या पार्टीन आसा? तो MGPचो बेबो उडी मारून BJPन गेला आनी आयज BJPचे नेट मारून झेत मारून दाखयता आमकां. सारकें काय ना? सो हेच्या बद्दल आमकां कितें इंट्रोडक्शन जाय सारकें हेच्या फुडें काय हेका एक्सपोज करुया काय नाका? चल सुरवात करुया. months or weeks ahead of National news chalo the BJP ruled government now faces a fresh controversy over allegations of job recruitment scam made against their sitting PWD minister in the Pramod Sawant cabinet. Interestingly, the allegations were originally made by a BJP MLA claiming that 25 to 30 lakhs are being demanded for every post. ओके, हे एक एलिगेशन आणि त्यांचो बीजेपीचो एक स्वतःचो लीडर मारता एलिगेशन तेंचेर. ही कोणा खातीर लज? गोंय सरकारा खातीर लज, सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर लज काय प्रमोद सावंताच्या सरकारा खातीर लज की आमकां स्वतःच्या सावड्डेच्या जनते खातीर ही लज? कितें दिसता तुमकां? आमी कोणाक निवडून हाडलेलो? ह्या चोराक निवडून हाडलेलो आमी. हो 20 ते 30 लाख 30 ते 35 लाख रुपया डिमांड करतायत. ही आमची परिस्थिती. ही बंद जावपाक जाय का नाका? केन्ना जातली ही बंद? 2022 करपाक शकता का ना ही बंद आमी? आता फुडें हेजेच बाकीचे हेजे ज्यो चर्चो आसा आमच्यो त्यो तुमकां दाखयता. सावड्डे पंचायतीचो ताचो भाव जो आसा तो सरपंच आसा, तो सावड्ड्या मतदारसंघात कितें प्रोग्रेस आहा पळय तो तुमकां दाखयता.
आता पळय ही काल्या हो गांव काल्या एक आमी उदकाची टाकी पयली जी टाकयेचो फाउंडेशन स्टोन जो घातला पळय तो जुलय म्हाज्या हिसपान 2008 कितें तरी घातलेलो. आज कितली वर्सां जाली 2008क 13 वर्सां जाली. 13 वर्सां हिची फाटल्यान टाकी आसा पळय ती टाकी बांदलेली आसा. आज पर्यंत त्या टाकयेन उदकाचो थेंब ना. फक्त हे फाउंडेशन स्टोन घालता. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर दीपक बाब पावसकाराचो प्रोफायल ओपन करा फेसबुक. ओके आतां सुद्दां करून जाता. ओपन करा प्रोफायल आणि फक्त पळया फाउंडेशन स्टोनूच दिसतले. हो फक्त फाउंडेशन स्टोनाचें इनॉग्रेशनूच करूंक वयता. आणि काय म्हाज्या हिसपान हेजे कडेन जमना. बाकीचे मे बी हे मातसो राव संदीप कितें तें संदीपाक विचारून सांगता करता काय ना तें कितें तें इतलें ताका करूंक कळटा. हेज्या भायर म्हाका दिसना ताका आनी कितें करूंक कळटा काय म्हणून. पळया हे रिपोर्ट पळया हे काल्या पंचायतीन टाकी बांधल्या सगळ्यांक खबर आसतलें की सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सी जो आमचो मिनिस्टर आसा जो MLA आसा तो ऑनरेबल PWD मिनिस्टर. ही टाकी आमच्यान जे सावलीचो डॅम आसा सांग्यार काल्या पंचायतींतल्यान फक्त 11 किलोमिटरच्या डिस्टन्साचेर आसा. आणि ही टाकी बांदल्या हेजो जो फाउंडेशन स्टोन जो घातलेलो हो 2 जुलय 2013 घातलेलो. आज सध्या पावसकर बाब सगळे कडेन वचून फाउंडेशन स्टोन घालता आणि हो जेन्ना आमची टाकयेचो आमचो जो फाउंडेशन स्टोन घातलेलो तो आमचो जेन्ना एक्स MLA बाब गणेश लवकरेणे घातलेलो. आज कमीत कमी म्हाका दिसता 8 वर्सां जाली ही टाकी बांदलेली आसतना हांगा सगळे कडेन उदक आसा लागीं उदक आसा. तुम्ही मनोजाकूय रावले आसात आमचे फास्ट फॉरवर्ड करता हे सगळे व्हिडिओज तांकां एक्सपोज करताले भरपूर गोष्टी आसा. बट म्हाज्या हिसपान तुमी मनोजाची आतुरतेन वाट पळयता. प्लस आनी एकदा वयच्या पयलीं आमचो जो एक नेक्स्ट MLA जो आसा तेज्या बद्दलूय सांगता जेका तुमी सगळे चिंतता की हो भाऊ कितल्या जाणांक दिसता की हो भाऊ लायकेचो आसा. हो भाऊ जो आसा एक गॅमलर जाल्लो आसा. गॅमलर ह्या गॅमलरान कितें केलें आपल्या तेज्या गांवान वचून पळया हो कसिनोन खेळपी आज इलेक्शनाक रावता. लास्ट टायम रावलो लोकांनी ताका तेजी लायकी दाखयल्ली आणि आज तो BJPच्या टिकेटीक रावल्लो आसा. BJPची टिकेट ताका मेळटली आणि तो इलेक्शनाक रावतलो म्हणून. ओके आमच्या वांगडा एक आमची काकी आसा. ओके तुमकां एक लायव्ह एक्सपिरियन्स दाखयता. हे सगळे जे दाखयले पळय ते व्हिडिओ दाखयले हांव आमच्या काकीक आपयता मातशें हांगा. ओके आणि तूं यो तुमकां तेजो लायव्ह एक्सपिरियन्स दाखयता लायव्ह. आणि ह्या मनशाची लायकी दाखयता तुमकां आणि तुमी चिंता ह्या मनशाक मत मारच्या पयलीं तुमी चिंता. हो आमचो भुरगो क्रांतिकारी भुरगो स्वप्नेश हेजें नांव डेडिकेटेडली आमच्या वांगडा काम करता दीस रात. आणि तेजी आवय सो ह्या काकीचो जेन्ना आमचो स्वप्नेशचो भाव आसलो तेजो डॅडी जेन्ना एक्सपायर जाल्लो तेन्ना हांव भरपूर ल्हान आसलो. कितली वर्सां टोटल 9 वर्सां जाली तेजो डॅडी एक्सपायर जाल्लो. आणि तेन्ना तेजे कडेन काम नासलें किंवा कसलो धंदो नासलो आणि काकी कडेन काम नासलें. सो तेन्ना कितें जालें की आमी काकी आसली तेन्ना तिणें चिंतलें की बाबा कोण तरी लोक उलयता न्हू जॉब जाय जाल्यार तुमकां पॉलिटिशियना कडेन वयचें पडटा आणि पॉलिटिशियन तुमकां जॉब दितले म्हणून. सो तिका केन्ना पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट नासलो किंवा एडमिनिस्ट्रेशनान इंट्रस्ट नासलो की बट तरी सुद्दां ती एका खंयच्या बांदोळची तेन्ना तेंच्या एका फंक्शनाक तो येयल्लो ते मनीस जो आमचो जो एक्स MLA जो आसा तो येयल्लो तेन्ना. आणि तो येयल्लो तेन्ना काकी तेजे कडेन कितें हांव काकीच्याच तोंडान तुमी आयकून घे की तेणें कितें म्हटलें तें. ओके सो जो तेन्ना तेजे कडेन जेन्ना गेलो पळय तर तिणें तेजे कडेन जॉब मागलो. ओके सो आपलो एक भुरगो आसा आपली परिस्थिती आपणाचें आपलें घर चलोवपाक जाय आणि आपल्या भुरग्या कडेन काम ना. सो खंय ना खंय आपल्या भुरग्याक मातशें कामाक लाया म्हणून. सो जेन्ना त्या मनशान कितें सांगलें सांगा आनी हो ल्हान आसलो तेन्ना कापचो ग्रोन अप नासलो आतां तरी तो व्हडलो जाला 9 वर्सां पयलीं चिता. सो त्या मनशान हेका इतलेंच सांगलें की बाबा जर तुका जॉब जाय न्हू तिका सांगलें आणि खंयच्या तो एरोगेंट आपल्या बिहेवियरा खातीर आयज वळखीन जाणो जाल्लो आसा आणि तेच्या खातीर तो लास्ट टायम इलेक्शनाक पडलेलो. तेजी बायल जेन्ना तेच्या दारार जेन्ना वयताले जेन्ना लोक फाल्यां कसले डोनेशन मागपाक हस करून धांवणयताली. जेन्ना एक भुरगो एक डोनेशन मागपाक गेल्लो तेन्ना ताका डोनेशन दिवना तेंच्यांनी परत विचारलें की पयशे बाबा झाडाक लागता आतां मे बी पयशांचें झाड तेचें पिकलें आणि तेच पयशे घेवन तो आयज इलेक्शन लढयता आसतलो. लढयता काय ना. ओके सो ही काकी जेन्ना तेजे कडेन गेली आनी ताका विचारलें की बाबा आपल्या भुरग्याक मातसो कामाक लाय खंय तरी पळय म्हणून तेन्ना त्या मनशान हिका कितें सांगलें की बाबा आमी आवय बापूय जेन्ना येता पळय तेन्ना आमी जॉबाक लायना म्हणून. जेन्ना भुरगो येता तेन्ना लायता म्हणून. आणि जेन्ना भुरगे वयता तेन्ना कितें सांगता तेन्ना तांकां पेटयो जाय काय ना. ओके सो ह्या हो जो गणेश गांवकर जो आसा पळय तेजें नांव घेवन सांगता ही तेजी लायकी तेजें उलयतलो जाल्यार म्हाजे कडेन भरपूर कितें आसा आनी उलोवपाक जाय आसलें बट आयज आमकां टायम कमी आसा. तुमच्या दोवूय पडटा तुमच्या तकलेन तुमकां थंडी लागतली सो तेच्या खातीर चड कांय उलयना. सो इतलेंच सांगता आनी हांव सोंपयता. बट हेच्या वयच्या पयलीं हांव म्हाजी रेव्होल्युशनरी गोंयची टीम आसा पळय सावड्डेम टीम तांकां एकदां फुडें आपोवपाक सोदता. प्लीज सगळे जाण मातशे स्टेजीर या मातशे.
तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता हांव जेन्ना फाल्यां आज रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांगा उबो आसा पळय अख्ख्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स टिमी खातीर आमचे कितलीशींच आमकां आमच्या अगेन्स्ट कितलेशेच लोक भडकोवपाक लागले आमकां तांकां प्रत्येक मनशाक हातीक धरून मार्केटान आडून सांगपाक लागले की बाबा हो मनीस सारको न्हू तो मनीस सारको न्हू असो न्हू तसो न्हू बट आमी आमची टीम जी आसा पळय केन्नाच तुटली ना वांगडाच रावली कितल्योश्यो ऑफर येयल्यो कितल्योश्यो धमकी येयल्यो बट केन्नाच येयल्ली ना सो हांव जेन्ना फाल्यां आज जेन्ना कॅन्डिडेट म्हणून रावता पळय तेन्ना हांव एकटो कॅन्डिडेट न्हू म्हाज्या वांगडा म्हाजी अख्खी टीम कॅन्डिडेट म्हणून रावतली आनी प्रत्येक वाड्यावयलो भुरगो प्रत्येक मनीस रिप्रेझेंटेटिव्ह जातलो सावड्ड्या मतदारसंघाचो सगळ्या भुरग्यांक आपयता नेटान ही आमची सावड्डेची टीम हांव सगळ्यां कडेन मायक दिता आनी तांकां आपल्याक इंट्रोड्यूस कर म्हणून सांगता माझें नांव सप्तश गांवकर हांव बांडोळचो माझे नाव उत्तम गावडे हांव तातोडी माझे नाव संदीप गांवकर हांव पडलेचो हांव राहुल गांवकर हांव मोलेचो माझे नाव तुशांत गांवकर हांव साकोटेचो म्हजें नांव प्रज्योत सातार्डेकर हांव मेवदर गावलो म्हजें नांव महेंद्र वेलीप हांव कामेरगांवचो म्हजें नांव बॉस्को पेरेरा हांव फ्रॉम मोले हांव गितेश गांवकर दारबांदोडचो म्हजें नांव अवेश हांव सावडेचो म्हजें नांव शंकर गांवकर हांव दावकोचो म्हजें नांव अभिजीत नायक हांव बुडेमोल म्हजें नांव गौरीश नायक हांव दड्यावयलो नाव प्रशांत गणेश गांवकर हांव तातोडचो म्हजें नांव औदुंबर गांवकर जांबोली मोलेचो म्हजें नांव रजत नायक हांव दारबांदोडेचो म्हजें नांव वैभव बेतकेकर फ्रॉम दाबाळ संदेश गांवकर बांडोळी म्हजें नांव सुभाष देसाय आंबेवदर म्हजें नांव प्रताप नायक साकोर्डा थँक्यू ताळ्यो घालून ह्या लोकांक खातीर भुरग्यां खातीर हे भुरगे फियरलेसली आमच्या वांगडा काम करता जर तुमकां कंप्लेन करपाक जाय आजून पर्यंत ऑफर दिवपाचें जाल्यार दिया आमी तुटचे ना हेच्या पयलीं तुडवना हेच्या फुडेंय तुटचे ना उरचो देव बरें करूं तर हो आसलो आमचो हॅलो तर हो आसलो आमचो सावड्डेचो कॅन्डिडेट आता जेची तुम्ही वाट पळयतात जो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो ताका माचेर हाडपाचो टायम जाल्लो आसा आनीक आमच्या सुप्रिमोक वळख करून दिवपाची अशी व्हडलीशी अशी गरज ना पूण थोडक्यात सांगता ह्या भुरग्यान एक बारीकशा विचारा वयल्यान बारीक 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 करून एक मोठी क्रांती घडोवन हाडलेली आसा आनी ही क्रांती आयज गांवान गांवान वाड्यार वाड्यार पावलेली आसा अशेंच करून आमकां सगळ्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन करपी आमकां सगळ्या तरणाट्यांक बरी वाट दाखोवपी हांव मागता बाब मनोज परब आनी माचेर येवचे सो जोरान एकदा आवाज जावनी सावड्डे मतदारसंघान आमची तिसरी मीटिंग पयली कुळे जाल्ली दारबांदोडा जाल्ली आनी आतां ही तिसरी मीटिंग तेन्ना आमी पॉलिटिकल वचोंक नासले कोविडाच्या टायमार कोविडाच्या पयलीं ते मिटींग जाल्ले आतां आमी एज अ पॉलिटिकल पार्टी म्हणून आमी ह्या इलेक्शनाक वयता ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कॅन्डिडेट पासून आमी डिक्लेअर केल्लो आसा जो तुमच्या फुड्यान आतां उलोवन आपले विचार मांडून आपले विजन दाखोवन तो गेल्लो आसा
ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मायनिंग हो मेजर इशू हो मायनिंगेचेर कितलेशा लोकांचे लायव्हलीहूड हांगा आसले ऑलमोस्ट आता 10-12 वर्सां जाली मायनिंग बंद आसा आनी हांगासले जे लोक जे मायनिंग डिपेंडंट असले मायनिंगेचेर जेंचे लायव्हलीहूड असले तेंचे लायव्हलीहूड वाटोवपाक लागून तांकां एका दुसऱ्या मार्गाक लावपाक लागून ह्या सरकारान ना जाल्यार ह्या आमदारान केन्नाच प्रयत्न करूंक ना हेच्या पयलींचो जो आमदार आसलो गणेश गांवकर तेणी अटेम्प्ट करूंक ना आनी आतां जो आसा पळय तो अटेम्प्ट करतलो म्हणून सुद्दां आमी चिंतपाक सुद्दां शकना सो आयज रेव्होल्युशनरी गोन्स तुमच्या फुड्यान एक विजन घेवन येयला की आमी हांगासल्या लोकांचे लायव्हलीहूड आसा ते कशे प्रोटेक्ट करतले मायनिंग चालू जातली ना हे सगळे सेंटराचेर आसा आनी स्टेट गव्हर्नमेंट खंयच्या रितीन फुडें व्हरता तेचेर आसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान एक आश्वासन दिल्लें की 15 डिसेंबर म्हटल्यार 8 ब्लॉकांचे ऑक्शन जातले म्हणून आज 27 तारीख जाली पूण अजून मेरेन ते ऑक्शन जाल्ले ना आनी आतां रोखडोच कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो सो मायनिंग ह्या वर्सा चालू जावपाची ना फक्त लोकांक आश्वासनां दिवन फटींगपणां सांगून फक्त थारोवन दवरले तारीख पे तारीख म्हणटा तशे आनी लोकांक फक्त यूज केले प्रोटेस्ट करपाक आनी कितें करपाक आनी तेंच्यान थोड्यांनी टिकेटी पासून घेतले आनी पॉलिटिक्सान पासून देवले एक जेन्ना इंडस्ट्री बंद पडटा एक जेन्ना लायव्हलीहूड लोकांचे बंद पडटा तेन्ना ते परते चालू करपाक रिस्टार्ट करपाक चड टायम एक्चुअली लागना पूण सरकारा कडेन पॉलिसी जाय सरकारा कडेन विजन जाय आमदारा कडेन तो प्लॅन जाय मास्टर प्लॅन जाय लोकांक लागून कितें करपाक जाय म्हणून पूण ह्या सरकारान लोकांक फक्त मायनिंग चालू करता म्हणून दवरले दुसरो पर्याय तांकां दाखोवंक ना दुसरो इकॉनॉमिक प्रोग्राम तेंच्यांनी सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडूंक ना आतां आमी जेन्ना सावड्ड्या येता तेन्ना पळयता मॅक्झिमम हांगा ग्रीनरी आसा हांगा डोंगर आसा शेतां आसा भाटां आसा कुळागरां आसा हांगा काजू आसा हांगा वॉटर बॉडीज आसा आमची देवळां आसा पूण ते दाखोवपाक लागून ते प्रमोट करपाक लागून त्या सरकारान केन्ना प्रयत्न करूंक ना आज गोंयान 80 लाख टुरिस्ट येता एका वर्साक 80 लाख टुरिस्ट येता पूण आमच्या सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते 80 लाखांतले कितले टुरिस्ट आमचे गांव पळोवपाक येता आमचे देवळां पळोवपाक येता आमचे दोंगर पळोवपाक येता आमचे झरे पळोवपाक येता आमची तळी पळोवपाक येता आमच्या गांवांतल्या लोकांची हॉस्पिटॅलिटी एन्जॉय करपाक येता कितले लोक ह्या 80 लाखांतले टुरिजमाच्या नावाने भायर वयतात करोडांनी रुपया मोडटा आनी हे टुरिजम शिकता आमी ते टुरिजम शिकता आनी गोंयांत टुरिस्ट वाडयतले म्हणून हे सांगता पूण आमच्या गांवांत तरी अजून मेरेन टुरिस्ट येना थोड्याच गांवांत हांगा कुळे फक्त येता आनी तेवटेन तांबडी सुर्ला पूण ते सुद्दां रेस्ट्रिक्टेड तेचे सुद्दां प्रमोशन तितल्या रितीन जाल्लें ना आनी ते पासून हे दूधसागर पळोवपाक येता धबधब्यार वयतात जेन्ना 3 लिनियर प्रोजेक्ट येतले जे बीजेपीन हाडलेले आहा हे मोल्याचो रोड वायडनिंग जावं ट्रान्समिशन लायन जावं नाल्यार रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जावं हे जेन्ना हांगा जातले तेन्ना हांगासले जे टुरिजम इंडस्ट्रीचेर जे 2 गांव डिपेंडंट आसा ते गांव नश्ट जातले ते टुरिजम नश्ट जातले जशे मायनिंग नश्ट जाली मायनिंग काबार जाली तशेंच लोकांचे लायव्हलीहूड हांगाय काबार जातले होच बीजेपी सरकार हे सगळे हाडटा आनी आमी तेंच्याच आमदारांक परते निवडून हाडपाचे गजाली करता पावसकाराक तिकेट मेळटली काय आमकां खबर ना पूण कोणूय आसूं फाल्यां पावसकाराचो नाल्यार गणेशाक मेळो आयज ते प्रोजेक्ट अपोज करिना ते वयल्यान हांगा मिटिंगेक येता आनी लोकांक सांगता की हे प्रोजेक्ट लोकांक बेनिफिशियल आहा म्हणून लोकांक कोळसो जाय म्हणून लोकांक हे प्रोजेक्ट जाय डबल ट्रॅकिंग जाय गोंयकारांक लायट मेळटली म्हणून आयज लायट आमकां मेळना लायट ही सगळी घाटयांक चल्ली व्हडले व्हडले बिल्डिंगेक चल्ली आमच्या गांवांत अजून
लो व्होल्टेजीचो प्रॉब्लेम आसा, अजून आमच्या गावात उदकाचो प्रॉब्लेम हा. जेन्ना 3 लिनियर प्रोजेक्ट गांवांत येतले तुमचो मोस्ट अफेक्टेड गांव हे आसतलो, मोले आसतलो, कुळे आसतलो, मोस्ट अफेक्टेड. हे लोकांक खबर ना, लोकांक पडलेले ना. लोक आमदार सांगताले खरें म्हणटा, पूण बाकीचे जे स्टडी करून उलयता हेचेर कितलेशेच जाण हांगा प्रोटेस्ट करून गेले, हेचेर अवेअरनेस प्रोग्राम करून गेले, पूण तेंचे लोकांक आयकपाचें ना. लोकांक दिसता हे जॉब मेळटले म्हणून, थंय कितें ट्रान्समिशन लायन येयली लोकांक जॉब मेळटले म्हणून दिसता. ह्या सरकारान आनी ह्या आमदारान सांगपाचें अजून मेरेन खंयची अशी कंपनी सरकारान हाडल्या जे कंपनी पासून गोंयकारांक बेनिफीट जाला. खंयचो असो प्रोजेक्ट ह्या सरकारान नाल्या आमदारान हाडला ज्या पासून गोंयकारांक बेनिफीट जाला. एव्हरी प्रोजेक्ट जो आमच्या गोंयान येता, गांवान येता, आमच्या सिटीन येता, तेचे बेनिफीट फक्त मायग्रंटांक जाता, फक्त ह्या भायल्या लोकांक जाता. गोंयकारांक केन्नाच जायना. हय हे जे प्रोजेक्ट आहा तेन्ना पासून गोंयकारांक हांगा कामां मेळची ना. आनी कामां कसली, जेन्ना तुमचो गांव नश्ट जातलो, तुमचे हेल्थ काबार जातले. एव्हरी डे सद्दां तुमी कोळसो खातलेत, तुमच्या लंग्सान कोळसो भरतलो, तुमी सीक पडटले, तेन्नाय 10 आनी 12 हजाराची जी कॉन्ट्रॅक्टाची कामां असतील ती कितें करतले. डॉक्टरा कडेन वचपाक पासून पयसो नासतलो तुमच्या कडेन. तो कॅन्सर जाता तो ट्रीट करपाक तुमच्या कडेन पयसो नासतलो. आता तुमकां मजा दिसता आसतली आमकां पगार मेळटलो, आमकां कामां मेळटली. तुमकां कामां तर मेळचीच ना, पूण मेळ्ळी जाल्यार सुद्दां तीच भायर गेटीर सेक्युरिटी गार्ड नाल्यार भितर वचून सारण मारपाची तुमी, आनी कांय ना. हीच कामां तेंच्यांनी आमकां दवरला. आमचे भुरगे शिकोवन आयज बेकार दवरला, लाचार दवरला, गुलाम दवरला, फक्त गळ्यात पट्टे घालून भोंवपाक दवरला. आमच्या गांवांत आयज एग्रीकल्चर जावपाक जाय आसले. आमची शेतां आसा, कुळागरां आसा, आमचे दोंगर आसा. आज इंटरक्रॉपिंग आमकां ते शिकयनात. खंयचे कॅश क्रॉप घेवपाचे ते आमकां शिकयनात. आमच्या शेतकऱ्यांक ट्रेनिंग दिना, आमकां मार्केट दिना, आमकां आमचे प्रॉडक्ट जर जाता प्रोड्यूस जाता तो ब्रँड करपाक दिना. हांगा कितले काजू आसतले, काचकार आसतले, 100 रुपया, 120 रुपया, 125 रुपया, 80 रुपया अशी रेट मेळटा आमच्या काजू. आनी आमचे काजू 1000 रुपया, 2000 रुपया ते घेतात आनी एक्सपोर्ट करतात नाल्यार भायर विकतात ब्रँड करून. पूण आमकां तेचो बेनिफीट मेळना, गोंयांत ते विकपाक दिनात. आनी आमच्या काचकारांक ते फटयतात, आमच्या शेतकऱ्यांक फटयतात. आमचे शेतकार कितलेशे सक्सेसफुल शेतकार आसात, पूण आमच्या शेतकऱ्यांक शेत रोवपाक ते कसले ट्रेनिंग नसता, मेकनायझेशन नसता. एक सबसिडी जाय, डेली तुमकां फावटी मारचे पडटा. हे फॉर्म हाड, ते फॉर्म हाड, ही सर्टिफिकेट हाड, ती सर्टिफिकेट हाड. आनी गरीब शेतकार बाबडो थंयच उरता. प्रॉपर्टीचो प्रॉब्लेम, कृषी कार्डाचो प्रॉब्लेम, सबसिडीचो प्रॉब्लेम, फॉर्म भरपाचो प्रॉब्लेम, लोन घेवपाचो प्रॉब्लेम. कसो मनीस शेत रोयतलो, कसो आपले लायव्हलीहूड जगतलो आनी कसो आपल्या भुरग्यांक आनी बायलेक आनी आपल्या फॅमिलीक पोसतलो. खंयचोच एमएलए, खंयचोच आमदार, खंयचोच सरकार हेचेर प्लॅनिंग करिना केन्नाच. फक्त व्हडले व्हडले गजाली करता की आमी तुमची उदरगत करतले, आमी तुमचे डेव्हलपमेंट करतले म्हणून. पूण डेव्हलपमेंट कसले आनी कशें हे कोणूच सांगना. मायनिंग बंद पडली जाल्यार आमी उपाशी कित्याक रावपाचे. आमकां मायनिंगे पासून दुसरो बिझनेस करपाक कित्याक हेंच्यांनी शिकोवंक ना. शेतां रोवपाक आमकां कित्याक प्रमोट करूंक ना, कित्याक आमकां ट्रेन करूंक ना. कित्याक आमच्या शेतान रोयल्ले हांगा काजू जावं कितेंय जावं आमच्या दोंगरार रोयल्ले ते काजू कित्याक आमकां एक्सपोर्ट करपाक दिवंक ना. कित्याक ह्या सरकाराक, ह्या एमएलएंक फक्त आमी लाचार आनी गुलाम कशे रावल्ले जाय आसले. 1000 रुपयांक, 5000 रुपयांक, 3000 रुपयांक गुलाम कशे रावल्ले जाय आसले. हे तेच जातले. प्रत्येक जाण येतलो आनी फक्त पयशे वाडटलो आनी आमकां आमी गुलाम असलेल्याची जाणीव करून दितलो. प्रत्येक फावट, एवरी टायम, खंयची पॉलिटिकल पार्टी जावं फक्त पयशे वाडटली. आम आदमी पार्टी जावं, टीएमसी जावं, काँग्रेस जावं, बीजेपी जावं, कोणी जावं, एमजीपी जावं, फक्त पयशे वाडटले आनी कांयच करचे ना. तुमकां लागून तेंच्याकडे प्लॅन ना, तुमकां लागून विजन ना. हे गांवांक लागून, हे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून, हे लोकांचे लायव्हलीहूड करपाक लागून तेंकां प्लॅन ना. आमचे हांगा बायलां आसतले, आतां बिपिनान दाखयला आसतले आमी कसले कसले प्रोग्राम करतात. आमच्याकडे बायलांक लागून एक मास्टर प्लॅन आसा. प्रत्येक गांवांत कशे मायक्रो युनिट्स घालपाचे, कशे बायलांक ह्या इकॉनॉमीन आमी भितर हाडपाचे, ह्या इंडस्ट्रीन आमी भितर हाडपाची. गांवांत वाड्या वाड्यार कशे मायक्रो युनिट सेटअप करून तांकां 8000, 10000, 15000, 1 लाख रुपया पासून तांकां जोडपाची संद दिवपाची.
आम्ही आमच्या बायलांचे जसे दुसरे पॉलिटिकल पार्टी ऑप्शन करता, लिलाव करता, पावणी करता, तशी आम्ही पावणी करचे ना. कोण म्हणता आपण 1,500 दितलो, कोण म्हणता 2,000 दितलो, कोण म्हणता आपण 5,000 दितलो. फक्त पावणी चालले आमच्या बायलांची. एव्हरी टाइम जरी पावणी अशीच जर चलत रावली जाल्यार आमच्या बायलांचो रिस्पेक्ट खंय उरतलो, आमचे एम्पॉवरमेंट कशें जातले, आमी कशी जगतली. म्हणजे प्रत्येक फावट आमकां भिकारी कशें रावचे पडटले. केन्ना ते बँकेन 5,000 येतले, 1,500 येतले, 2,500 येतले आनी आमी ते घेवन जगतले म्हणून. 4-4 महिने 5-5 महिने पयशे येना. रडयता सरकार. या बीजेपीन सगळी वाट लायिल्ली आसा आनी त्याच बीजेपीन फक्त कॅन्डिडेट चेंज जालो म्हणून आमी जर निवडून हाडले जाल्यार आमच्या इतलो मूर्ख आनी कोण नासतलो. ज्या मनशाक उडयला तांकांच जर आमी परते हाडले, ज्यांच्याकडे करोडांनी संपत्ती आहा तांकां आमी निवडून हाडले फक्त ते आमकां पयशे वाडटा म्हणून, आयज आमचे टोर्नामेंट स्पॉन्सर करता म्हणून, नाजाल्यार आमच्या फुगड्यांचे स्पर्धा स्पॉन्सर करता म्हणून जर आमी तांकां निवडून हाडले, आमचे फ्युचर आमचे परते तेच डार्कनेसान वयतले, तेच काळोखान वयतले, तेच अंधारान वयतले. आमकां जाय आमच्या गांवांत हांगा टुरिस्ट येयल्ले, प्रत्येक गांवांत, ईच अँड एव्हरी गांवांत, गोंयांत न्हू प्रत्येक गांवांत आमचे गांव लोकांनी पळोवपाक जाय. आमचे फोक डान्स आमचे पळोवपाक जाय, आमचे फुगड्यो पळोवपाक जाय, धालो पळोवपाक जाय, आमचे मांड पळोवपाक जाय, आमची घुमटां वाजयता ते पळोवपाक जाय. आनी तेतूंतल्यान आमच्या भुरग्यांक पयशे मेळपाक जाय, आमच्या कलाकारांक पयशे मेळपाक जाय, लायव्हलीहूड चलपाक जाय. तेंचे 80 लाख टुरिस्ट येता, 80 लाख भितरले कमीत कमी 50-60 हजार तरी 70 हजार तरी हांगा येवपाक जाय आसले, आमच्या गांवांत पावपाक जाय आसले. क्वॉलिटी टुरिस्ट येवपाक जाय, चेडवां सोदपी न्हू, ड्रग्स सोदपी न्हू. आमचे गोंय पळोवपी, आमच्या गोंयकारांची हॉस्पिटॅलिटी एन्जॉय करपी, आमचे दोंगर पळोवपी, आमचे नेचर पळोवपी, एनवायरमेंट पळोवपी, तसले टुरिस्ट जाय आमकां. जे येतले हांगा आमचेर पयशे मोडटले, आमकां पयशे दितले, आमच्या कडेन प्रॉडक्ट घेतले आनी आमची इकॉनॉमी बूस्ट करतले. आमच्या गांवांतल्या लोकांक पयशे मेळपाक जाय, तेंचे लायव्हलीहूड गांवांत चलपाक जाय, तांकां कामाक लागून सिटीन ना, सिटीच्या भायर वयचे पडपाक जायना, गोंयच्या भायर तांकां वचपाचें पडपाक जायना. इतले टुरिझम इंडस्ट्री हांगा आसतना आमचे लोक आजून बेकार आसा. 10 वर्सां जाली मायनिंग बंद जावन तरी आमचे लोक बेकार आसा. तरी लोक आजून रडटात. आमी घरांत नुस्तें खावपाचें काय ना तरी लोक रडटात. आमी घरांतल्यान भायर सरोन खंय तरी भोंवपाक वचपाचें काय ना. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आमी जो प्लॅन केला, मास्टर प्लॅन आमी विजन डॉक्युमेंट केला आनी भितर पयले आमचे 3 प्रॉमिसीस आमी केला. पयले म्हणल्यार पोगो बिल, जे देवदीन सरान तुमकां सांगले पोगो बिलाचे आमचे डिमांड्स कितें आसले ते आतां आमचे प्रॉमिसीस जाला की पयल्या असेंब्लीन आमचे पोगो बिल आमी पास करतले आनी आमच्या गोंयकारांक जॉब टू रायट, प्रत्येक जो तेजो रायट आसा जॉबाचो, तेच्या धंद्याचो, तेच्या जागेचो, तेच्या गव्हर्नमेंट स्किमीचो, गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टाचो, हो प्रत्येक रायट आमी गोंयकारांक पयल्या असेंब्लीक घेवन दितले आनी फक्त गोंयकारांक, घाटयांक न्हू. दुसरो मेन जेचेर कोणूच अजून मेरेन उलयना आनी अजून मेरेन कोण उलोवंक ना तो म्हटल्यार आमच्या जाग्याचो प्रश्न, आमच्या जमनीचो प्रश्न. आज गोंयांत कोणूय येता, दिल्लीच्यान येता, बेंगलोरच्यान येता आनी खंयच्यान येतात, आमचे दोंगराचे दोंगर विकते घेता, ते कन्वर्ट करता, तेजेर बिल्डिंगे बांदता, विकता आनी कितेंय करता, नाल्यार ते प्रोजेक्ट हाडटा, पोल्याचो हाडला तसो. आनी तेजेर गव्हर्नमेंटाचो कंट्रोल ना. गव्हर्नमेंटाचो एकूय कायदो असो ना जितून गोंयच्यो जमनी गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, गोंयच्यो जमनी फक्त एग्रीकल्चरिस्टाकूच मेळपाक जाय विकपाक, गोंयच्यो जमनी कन्वर्ट जावपाक जायना म्हणून एकूय कायदो सरकारान करूंक ना. गोंयच्यो जमनी गोंयकारांक आयज मेळना तेजें रिजन आसा ह्या सरकारान आमकां लागून कायदो करूंक ना म्हणून. आयज आमच्या भुरग्यां कडेन जागो ना, घर ना, लग्न जावपाक भुरगे भियेतात आनी आमी तरी त्याच आमदारांक निवडून हाडटा जे आमदार वयतात असेंब्लीन, टायमपास करतात आनी गोंय विरोधी, गोंयकार विरोधी कायदे करतात, भूमिपुत्र असली बील हाडटात, 16B असले बील हाडटात, लँड कन्वर्जन करतात आनी आमचे जागे काडटात आनी भायल्या लोकांक विकतात आनी आमकां बेघर करता, बेरोजगार करता. आमच्याकडे घर सुद्धा उरना. आमचो जेन्ना भुरगो व्हडलो जाता तेन्ना लग्न जातलो तो विचार करता, तेच्या कडेन घर नासता. सो तेका लागून आमची जी दुसरी प्रॉमिस आसा तितून आमी क्लियरली एक प्रॉमिस केला, ते म्हटल्यार आमी लँड प्रोटेक्शन बिल 2022-2022 हो कायदो आमी आमच्या पयल्याच असेंब्लीन हाडटले आनी गोंयच्यो जमनी साल्वार करपाक लागून हो कायदो पयल्याच असेंब्लीन आमी पास करतले. गोंयच्यो जमनी गोंयकारांक उरपाक जाय. मागीर सेकंड, ज्या घाटयांनी हांगा आमच्या जमनीचेर गव्हर्नमेंट लँडाचेर, सेमी गव्हर्नमेंट लँडाचेर, इन्स्टिट्यूशन लँडाचेर
ते इंडियन तसे आम्ही इंडियन, पूण आम्ही इंडियन जेन्ना आम्ही त्यांच्या स्टेटीन वयता तेन्ना आमकां ते इंडियन मानिना, तेन्ना आमकां ते भायले मानता जाल्यार हेंकां आमी कित्याक भायले मानचे न्हू? आणि तुम्ही येतात, तुम्ही येयात, लिगल रावात, जमीन विकती घेयात, जमीन चोरू नाका आमची. आमच्या जाणट्यांनी जो कमदार लँड आमकां दवरल्या ती आमकां दवरलेली, तुमकां न्हू. आमची गव्हर्मेंट लँड आमकां मेळपाक जाय, ह्या घाटयांक न्हू. आयज पणजेंतल्या शहरांत पासून गव्हर्मेंट लँड घाटयांक दिल्ली आसा, ह्या बाबुशान बांदून दिल्ले आसा, झोपडपट्टे जाल्ले आसा. कमदार लँड, व्हडली जुवारी नगर, हे ती व्हडली गोंयांतली सगळ्यात व्हडली झोपडपट्टी आयज कमदार लँडाचेर आसा. सो दुसरी आमची प्रॉमिस ती आसा. आनी तिसरी, जे लँड कन्वर्जन जाता, आमची शेतां कन्वर्ट जाता, दोंगर कन्वर्ट जाता, आमकां मजा दिसता. बिल्डींग येयल्या आमकां मजा दिसता, पूण ते बिल्डिंगेंत आमकां फ्लॅट घेवपाक कापासतात आसा काय ना हे आमी चिंतिना. 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड, 2 करोडाचे पासून गोंयांत विलाज आनी फ्लॅट आसा, 2-2 करोडाचे. कोण घेतलो? आमी पळयतात गोंयांत व्हडले व्हडले बिल्डिंग येता, आमकां दिसता गोंय डेव्हलप जाता म्हणून. कसले डेव्हलपमेंट? जेन्ना आमच्या पोटान जेवण वचना, जेन्ना आमच्या ताटान नुस्तें नासता, जेन्ना आमच्या बोल्सान पयशे नासता, जेन्ना बायकांक पेट्रोल घालपाक आमच्या कडेन पयशे नासता, भुरग्यांक शिक्षणाक धाडपाक आमच्या कडेन पयशे नासता, कसले डेव्हलपमेंट? ते बिल्डिंगे पण आमची पोटां भरची ना, ते पूल पण आमची पोटां भरची ना, आनी केन्ना पडोंक ना, आनी भरची बी ना ह्या फुडें. डेव्हलपमेंट म्हणटा ते आमचे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. प्रत्येक गोंयकारा कडेन पयसो येवपाक जाय. एक सुद्दां भुरगो बेकार उरपाक जायना. आमच्या शेतांत थंय शेत रोवपाक जाय, आमच्या दोंगराचेर काजू जावपाक जाय, आनी तेजी रेट गोंयकारांक मेळपाक जाय, तेजी प्रायस मेळपाक जाय, ते एक्सपोर्ट जावपाक जाय, नेक्स्ट लेवलाचेर पावपाक जाय. कोणूच उपाशी उरपाक जायना, कोणूच गोंयकार आपल्या आवय बापायक पयशे ना म्हणून हॉस्पिटलान व्हरच्या आदी तांकां घरा दवरपाक जायना, शिक्षण बंद जावपाक जायना गोंयकाराचें. पूण हे सगळें जाता, 60 वर्सां जाली मुक्त जावन, पूण हे सगळे गजाली गोंयांत जाता. आमी उपाशी रावता, उपाशी उरता, आनी गुळयो घेवपाक, टॅबलेटी घेवपाक पयशे ना म्हणून घरान मरता, हॉस्पिटलान ऑक्सिजन ना म्हणून मरता. कित्याक? ह्या सरकाराक लागून, ह्या बीजेपीक लागून, ह्या काँग्रेसीक लागून ही सगळी पाड पडल्या. आनी जर आमी तांकां परते निवडून हाडले, परते हेंच जातले, परते तेच गुलामगिरीन पावतले, परते थंयच मरपाक जाय, त्याच हॉस्पिटलान आमकां मरचें पडटलें ऑक्सिजन ना म्हणून. आयज कोण तरी दुसरो मेला, फाल्यां आमकां मरचें पडटलें. काल तुमकां खबर आसतली, पेडण्या एका चेडवाचेर बसींतल्यान देंवले ते चेडू. घरा वयताले कामा वयल्यान, तेन्ना एकटो घाटी लेबर तो दुसऱ्या गांवांत देंवपाचो आसलो, ते चेडवा एकटे देंवले, तो कोण तो बसींतल्यान देंवलो. गांवांत आतां हें कोरगांव, हे गांवांत पेडण्या तो देंवलो, तेच्या तोंडाक धरले, ताका सायडी गेले. जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना कोण तरी दुसरो येयलो, लोकल येयलो, आनी तेन्ना तेंच्यांनी ताका त्या चेडवाक सेव केले. विचार करा, हे गांवांत घडटा, गांवांत. तेंची कापासता दिसली जाल्यार आमच्या चेडवांचेर आनी बायलांचेर हात घालपाक कित्याक? हे दलाल, हे एजंट जे आसा, चोर जे आहा, तेंच्यांनी आमकां घाण दवरल्या घाटयां कडेन. आमची इज्जत घाण दवरल्या हेंच्यांनी. ह्या गणेश गांवकारान, ह्या पावसकारान घाण दवरला आमकां, आनी घाटयांची वोट बँक क्रिएट केला. घाटयांक इल्लीगल घरा बांदून दिला. हांगा कुळ्या तो भेलपुरी कितें फ्रुट्स विकता तेणी बंगलो बांदलो, पूण आमच्या कडेन टॉयलेट बांदतलो जाल्यार आमच्या कडेन कापासतात ना, एक रूम काडटलो जाल्यार आमच्या कडेन कापासतात ना. आनी आमी वयता 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 आनी ह्या घाटयांक गिरायक घालता, ते वोटींग कार्डां करता, आमकां पडलेले ना. आमी केन्ना रोल चॅक करिना, आमी केन्ना पंचायतीन वचना, ग्रामसभेक केन्ना उलयना, आनी उलयता ते आमकां पिशे काय दिसता. आमी का दिसता तो सायडीच्या घरान रावलो, म्हाका कितें पडला? तसोच तो घाटी, तो तेंच्या गांवांत रावनासलो, तो दुसऱ्या गांवांत रावतालो, पूण त्या चेडवाचेर तेणी एटॅक केलो. काल जर त्या चेडवाक त्या लोकलान जर त्या मनशान पळोवंक नासलें, आयकूंक नासलें, त्या चेडवाचेर फाल्यां परते दुसरे सिद्धी नायक आमकां रस्त्याचेर आनी त्या रानान मेळपाचें. कोणाक लागून? कित्याक लागून? हे सिस्टमाक लागून, हे गव्हर्मेंटाक लागून, हे आमदारांक लागून, ह्या दलालांक लागून. आयज आमची चेडवां बायलां सुखरूप ना. आनी आमी वयता वयता वयता, आमची बायलां स्पेशली वयतात आनी तेंच्या मिटिंगेक बसतात आनी गर्दी करतात, फक्त 1000 रुपया 500 रुपया बटाटे मेळटा म्हणून. हे बंद जावपाक जाय. आयज ते हांगा घाटी भरीत आसा, इल्लीगल वोटींग कार्डां करीत आसा, गांवाचे गांव नश्ट करतात, रेप जातात, मर्डर जाता, मॉलेस्टेशन जाता. चेडवाक बसीन चलतले, बसीन उबे रावतले जाल्यार तेच्या कडेन जायना. कामार वयतले, तो मॅनेजर घाटी, तो आमच्या चेडवाक नाका जाल्यार कितें कितें विचारता, रुमार येता, फ्लॅटार येता, बंगल्यार येता काय म्हणून विचारता. हे केसी जाल्ले आहा. आनी आमी ओगी आसा आमच्या गोंयांत, आमच्या गांवांत हे घडटा ना.
आम्ही जर त्यांच्या गावात केलेलं आमच्या मड्यापासून येऊचे ना. आम्ही जर प्रोजेक्ट येतले ज्यांना सगळ्यात मोले आखे सावटे कॉन्स्टिट्युएन्सी उद्ध्वस्त जातली त्यांना ते आपले बंगले कोणचे ना दोन बॉल बांधले आणि सुशाखात रावतले. तुम्ही किती करतले? तुम्ही खंय वयतले? तुम्ही खंय वयतले? त्यांच्याकडे सगळे ऑप्शन हा. बंगलो हांगाच न्हू वर्ल्डाचेर खंयच्याय जाग्यार वचून रावपाक त्यांच्याकडे काम आसता तितलो पयसो आहा त्यांच्याकडे. आमच्याकडे ना. आमच्या वाड्यार जागो घेवपाक आमच्याकडे ताकद ना. गावांत सोडूनच दी. दुसऱ्या गावात दुसऱ्या आणि गोंयच्या दुसऱ्या पार्टान चिंतपाचेच ना गोंयकारांनी. आमच्याकडे नुस्तें खावपाची ताकद ना. नुस्तें सुद्धा घेताना आम्ही कॅल्क्युलेशन करता कितले घेवपाचे काय म्हणून. ते सुद्धा पोटभर आमकां खावपाक मेळना. घरां आणि बंगले आणि प्लॉट घेवपाचे तर इमॅजिन सुद्धा करपाचे ना गोंयकारांनी. चिंतपाचे सुद्धा ना. ही पाळी आमची हाडली कोणी? 60 वर्सां मुक्त जावन ही पाळी हाडली कोणी? पहिले म्हटल्यार सरकारान आनी दुसरे म्हटल्यार आमी स्वता. आमकां ते चवथीक वाडटा ते पोटले व्हडले दिसपाक लागले. क्रिसमसाक येता ते गिफ्टां व्हडली दिसपाक लागली. स्पॉन्सर जाता ते टोर्नामेंट व्हडले दिसपाक लागले. नरकासूर व्हडले दिसपाक लागले. आम्ही केन्ना सांगूंक ना तांकां जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा थंय आमच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग दिया आणि आमकां काम दिया. जे टुरिस्ट आहा ते बिचाचेर येता ते टुरिस्टांक डायवर्ट करून आमच्या गांवांक हांगा टुरिझम दिया. आमची कला सादर जावं नी. आमच्या बायलांक मायक्रोवेट घालून नी. आमच्या बायलांक 10,000 15,000 1 लाख रुपये जोडून नी. केन्ना आमी मागोंक ना. कित्याक आमची मायंडसेट तशी जाल्ली आसा. आमी गुलामगिरीन आमकां दिसता 1,500 दिता ते व्हडले. कोण तरी पावसकर आपल्या बाबाजी दिता, गणेश आपल्या बाबाजी दिता, सीएम आपल्या बाबाजी दिता कशें दिसता आमकां. सिलिंडर म्हारग केलो, तेलाची पॅकेटां म्हारग केली, पेट्रोल म्हारग केलें. कितें 1,500 जाता कितें? प्रत्येक फावटी आमी तेच गुलामगिरीन जर रावले तशेंच चिंतीत रावले की आम्ही काय करचे ना. आम्ही फक्त तांकांच निवडून हाडटले. आम्ही क्रांती करचे ना, चळवळ करचे ना. जर हेच आमच्या जाणट्यांनी चिंतलेले आम्ही आज मुक्त जावचे नासले. आम्ही मुक्त जावन लिबरेट जावन आज फ्री रावचे नासले. पूण आम्ही नांवांक फ्री जाला, नांवांक लिबरेट जाला. आमची मायंडसेट अजून गुलामगिरीन आमकां दिसता अजून पोर्तुगीज आहा म्हणून. ते गेले जुने पोर्तुगीज आता नवे पोर्तुगीज येयला ते आमकां रूल करता आणि आम्ही त्यांच्या अंडर आहा. मिटिंगेक वयताना आमी चिंतता भाई पळयतलो, बाबा पळयतलो, पात्रांव पळयतलो, सर पळयतलो, आनी कोण पळयतलो, भाभी पळयतली. सगळो भंय आमच्या मनान आसता. जॉबा घेऊन पत्र ऑफर लेटरा घेऊन भाईच्या पात्रावाच्या सराच्या पायाकडे वचून निघतात. पायार त्याचे नाक घासतात प्रत्येक फावटी. जॉब दी जॉब दी जॉब दी जॉब दी साश्यांक लोटांगण घालतात. कित्याक म्हणून भीक? आमची तिसरी प्रॉमिस जी आम्ही केला, प्रत्येक गव्हर्नमेंट जॉब जो आमच्या सरकारान येतलो तो फ्री आसतलो. खंयच्याच भुरग्याक 1 रुपया दिवचो पडचो ना गव्हर्नमेंट जॉब घेवपाक. ही प्रॉमिस करता आमी तुमकां. आता तो फ्री कसो आसतलो ताका आमी एक सिस्टम तयार केला जी ह्याच सरकारान न्हू खंयच्याच इंडियेच्या सरकारान अजून पर्यंत करूंक ना. तेका लागून आमचे एग्जाम्स जातले, वर्साक 2 एग्जाम्स जातले. म्हटल्यार तुका एग्जामीक लागून लायनी लावचे पडचे ना. जे कॉमन एंट्रन्स असतले, कॉमन पोस्ट असतले, LDC असता, मल्टीटास्किंग असता, हे कॉमन पोस्टाक लागून कॉमन एग्जाम जातले. कॉमन मार्कशीट येतले आणि तुका जेन्ना तू एग्जाम आन्सर करतलो त्याच मिनटार त्याच टायमाचेर तुका तुझे मार्क्स कळटले. म्हटल्यार थंयसर जे मॅनिप्युलेशन जातले ते मॅनिप्युलेशन जावचे ना. आणि हे जे पेपर चॅकिंग जातले ते मशीन करतले. कोणचो सुपरवायझर न्हू, खंयचो मनीस न्हू. गरीबाच्या भुरग्याक पासून गव्हर्नमेंट जॉब मेळपाक जाय. ज्याच्याकडे पयशे ना पूण टॅलेंट आसा ताका जॉब मेळपाक जाय. तो गरीब आसूं श्रीमंत आसूं मेरिट लिस्टाच्या भुरग्याक जॉब मेळपाक जाय. जी इंटरव्यू जातली, ओरल इंटरव्यू जातली, त्याची ती रिकॉर्डिंग जातली. जसे हांगा कॅमेरा लागला तसे कॅमेरा लागतले, CCTV आसतले, रिकॉर्डिंग जातले, प्रत्येक इंटरव्यू रिकॉर्ड जातली. सो खंयसरूच जॉब आमी विकपाक दिवचे ना, सेटिंग करपाक दिवचे ना. जर हे जाले जाल्यार तो पनिशेबल ऑफेन्स आसतलो, तो क्रायम आसतलो. जो मनीस तो क्रायम करता ताका जेलीन उडोवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोन्स करतले. कित्याक आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचराकडे, आमच्या भुरग्यांच्या टॅलंटाकडे, आमच्या भुरग्यांच्या मेरिटाकडे खेळपाक आमी कोणाक दिवचे ना. कित्याक आवय बापूयक आपल्या भुरग्याक शिकयता, त्रास काडटा, ताका व्हडलो करता, एज्युकेशन दिता, लोन काडटा, भांगर घाण दवरता आनी कोणा कडल्यान पयशे घेता आनी तांकां शिकयतात. पूण लास्टाक ह्या दलालांच्या ह्या चोरांकडे अनपट आता 5वी आणि 6वी फेल आसल्या नालायक MLAच्या पायाकडे आमच्या इंजिनियरांक वयचे पडटा. कित्याक? एक इंजिनियर 6वी फेल मनशाच्या पायाकडे वयता. एक 6वी फेल मनीस आमचो PWD मिनिस्टर जाता आणि आमी तांकां निवडून हाडटात. कित्याक? तांच्याकडे पयसो आहा म्हणून.
मूर्ख कोण तो मूर्ख न्हू तो जाय तो सांगतलो आपूण हें करता आनी तें करता बिलीव करप काय ना तेजेर विश्वास दवरप काय ना हें आमी चिंतपाक जाय प्रत्येक गोंयकारान चिंतपाक जाय प्रत्येक हांगा सावड्डेचो जो मतदार आसा तेणी चिंतपाक जाय की आमी कोणाचेर विश्वास दवरपाक जाय ज्यांच्यांनी आमचे फ्युचर काबार केले ज्यांच्यांनी आमकां भिकेक लायले ज्यांच्यांनी आमकां गरिबीच्या काळोखान आमकां धुकल्ले तांकां आमी परते निवडून हाडपाक जाय की नवीन एक सरकार घडोवपाक जाय जो गोंयकारांक लागून वावरतलो नव्या भुरग्यांक चान्स दिवपाक जाय जे गोंयकारांक लागून काम करतले ज्यांच्या ज्यांच्या मनान आनी ज्यांच्या तकलेन गोंयकारांक लागून एक विजन आसा एक मास्टर प्लॅन आहा कायदे करपाची क्षमता एज्युकेशन आहा तसल्या भुरग्यांक हाडटले आमी चिंतपाक जाय प्रत्येक फावटी आमी अशें रावूंक शकना गुलाम कशें रावूंक शकना गुलामगिरी खूब जाली फक्त 1 म्हयनो उरला इलेक्शनाक फक्त 30 ते 40 दीस फुडल्या विकान चड करून कोण येतलो ह्या 40 दिसांक आमी जर वावरना आमी जर भायर सरना आमी जर लोकांक अवेअरनेस क्रिएट करिना लोकांक जर समजयना लोक परते तीच मिस्टेक करतली त्यांच्याकडे पैसो आसा फाटल्यान आपले 100 लोक उबे दवरपाक 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपयान रस आमलेट आनी चिकन आनी कितें बियर दिवन आमच्याकडे ना आमकां तुमचो साथ जाय तुमचे मोटिवेशन जाय तुमचो वांगड जाय आमकां भरपूर लोक म्हणटा आमी आसा तुमच्या वांगडा तुम्ही जेन्ना म्हणटा तेन्ना वांगडा आसपाक जाय ग्राउंडाचेर आसपाक जाय त्या भुरग्यां वांगडा भोंवपाक जाय तुमी दिसाक 1 वर 2 वरां कितें तुमकां टायम मेळटा कित्याक तुमचे पर्सनल लायफ तुमच्या फॅमिलीक तुमचे रायट साल्वार करपाक आमी वावरताय जेन्ना ते कायदे येतले ते फक्त आमकां लागचे ना फक्त रेव्होल्युशनरी भुरग्यांक लागचे ना तुमकांय लागतले प्रत्येक गोंयकाराक लागतले तो पट्टेवालो आसूं ना आनी कोण आसूं प्रत्येक गोंयकाराक लागतले कायदो आमच्या अगेन्स्ट पासून आसलो ताका तो कायदो लागतलो आनी हे जो गोंयकार आमी ताका तो कायदो दितलो कोणूय आसूं तो बीजेपीचो काँग्रेसचो आसूं नाल्यार कोणाचो आसूं तो गोंयकार आसतलो गोंयकाराक प्रत्येक गोंयकाराक जेन्ना आमचो सरकार येतलो त्या गोंयकाराक आमी रायट दितले आज ते चुकता आसतले तांकां चुकळ नासतली एक टायम खंयच्या तरी आशेन ते आसात पूण तेंची तेजी मायंडसेट चेंज करपाक तेंचे फ्युचर घडोवपाक आमी फाटीं सरचे ना आमच्या भुरग्यांचे आमी घडयतले ते घडयतले पूण त्या भुरग्यांचे जे गोंयकार आसा आमकां सगळे गोंयकार एकठांय जाल्ले जाय ते तेंच्या वांगडा वावरले सुद्दां आमकां फरक पडना पूण जेन्ना कायदे येतले हे कायदे प्रत्येक गोंयकाराच्या फॅमिलीक आनी फुडल्या पिळगेक लागू जातले आमकां तशें गोंय करपाक जाय ज्या गोंयान प्रत्येक गोंयकार एम्पावर्ड आसपाक जाय प्रत्येक गोंयकाराच्या बोल्सान पयशे जाय प्रत्येक गोंयकारा कडेन शिक्षण जाय एज्युकेशन बंद पडपाक जायना प्रत्येक गोंयकाराक बरी हॉस्पिटलान हेल्थ केअर फॅसिलिटी मेळपाक जाय पब्लीक ट्रान्सपोर्ट मेळपाक जाय बायलांक बिझनेस करपाची संधी मेळपाक जाय जोडपाची संधी मेळपाक जाय प्रत्येक कलाकाराक आपली कला सादर करपाची संधी मेळपाक जाय प्रत्येक स्पोर्ट्समॅनाक आमची एक स्पोर्ट्स पॉलिसी येवपाची आहा आमी भुरग्यांक ऑलिंपिकाक तयार करतले नॅशनल गेम्साक तयार करतले ताका लागून एक मास्टर प्लॅन आमचो रेडी आसा आमची लेबर पॉलिसी येवपाची आमची गार्बेज पॉलिसी येवपाची आहा प्रत्येक पॉलिसीचेर आमी काम केलां आमची एज्युकेशन पॉलिसी येवपाची आहा शिक्षण प्रणालीन कितें आमी चेंजीस करपाक जाय एज्युकेशन सिस्टमान कितें चेंजीस करपाक जाय सो दॅट आमच्या भुरग्यांक हे कंपनी हायर करतले आमच्या भुरग्यां कडेन कसलें शिक्षण आमी भुरग्यांक दिवपाक जाय जेतून आमच्या भुरग्यांक हांगा टुरिजम इंडस्ट्री स्प्रेड करतले टुरिजम इंडस्ट्री वाडयतले आमकां गायड्स तयार करपाक जाय हांगा गांवान आमचे गायड्स आसपाक जाय जो आमचो गांव दाखोवपाक गांव तांकां खबर आसपाक जाय गांवा बद्दल नॉलेज आसपाक जाय हे सगळी ट्रेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमच्या भुरग्यांक दितले प्रत्येक सेक्टरान तो भुरगो जावं तो जाणटो जावं प्रत्येकाक जोडपाची प्रत्येकाक इन्कम आपल्या घरान हाडपाची संदी ऑपॉर्च्युनिटी आमी क्रिएट करतले मागीर ते गोंयकाराचेर आहा ही संदी घेवपाची काय ना ती म्हूण आमी ती क्रिएट करतले आनी ताका लागून आमच्या कडेन विजन आसा आमच्या कडेन पॉलिसी आहा आनी ही पॉलिसी करपाक आमकां सरकारान येवपाक जाय सीट हाडपाक जाय हे सावड्डेचे सीट आमकां खूब इम्पॉर्टंट आहा कित्याक हांगा मायग्रंट आसा जे मायग्रंट वोट बँक आहा ती चड ना जशी बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सिटीन आसा मडगांव 12,000 फोंड्या 12,000 म्हापसा 12,000 कुट्टाळे आनी कितली अशें वास्को 13, 14, 15,000 अशी वोट बँक हांगा सद्या तरी ना जी जाता पूण तयार जायत आसा हांगा ती वोट बँक तरी हांगा जाल्ली ना सो हे सीट आमकां खूब इम्पॉर्टंट आहा प्रत्येक गोंयकार जर विचार करीत आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक जर वोट करीत आमचे रोखडेच सिंबॉल येतले आमी सांगतले तुमकां आमचे सिंबॉल कितें आसतले ते जर आमकां वोट केले आनी आमी जर जिखले जाल्यार आमकां पॉलिसी पास करपाक मेळटले पयलें म्हटल्यार गोंयकार कोण ते एसेंब्लीन डिफायन करपाक मेळटले पोगो बील हो कायदो आसतलो हे फक्त डिमांड नासतलो कायदो आसतलो आनी जेन्ना पोगो बील कायदो जातलो तेन्ना प्रत्येक गोंयकाराक तेजो रायट 100% गॅरंटीड मेळटा ताका भीक मागची पडची ना ताका रस्त्यार देंवचें पडचें ना आपल्या कायदे आपल्या हक्काक लागून ताका कोणाच्या पांया कडेन वयचें पडचें ना इवन आमचे जे आमदार आसतले आमच्या आमदारांक टायम टेबल आसतलो आयज तुमचो आमदार कितले फावट तुमच्या आमदारान तुमच्या गांवांत तुमच्या वाड्याचेर तुमचे प्रश्न अंडरस्टँड करपाक मिटिंग्स घेतला कितले फावट घेतला केन्ना ह्या 5 वर्सांक
त्याच्या पयलीं जो आमदार असलो त्याने घेतला. फक्त इलेक्शना टायमार येतात, ना जाल्यार आख्खी 5 वर्सां आमचो गोंयकार एक वोटर एक मतदार त्या आमदाराच्या पांया कडेन वयता. आमदार आमच्या पांया कडेन 5 वर्सां येना. तो येता केन्ना मोरणाक येता, बर्थडेक येता, बारशाक येता, फेस्ताक येता, जात्रेक येता, जालें. चडन चड करलें ते रिबीन कट करपाक येतलो. पूण आमचे प्रश्न अंडरस्टँड करपाक येना. कितले हांगा सावड्डेच्या लोकांचे जेन्ना मायनींग हांगा बंद पडली, खंयच्या सरकारान ह्या आमदारान तो गणेश गांवकर जावं ना जाल्यार तो पावसकर जावं, खंयच्या आमदारान तुमच्या गांवांत येवन तुमच्या वाड्यार येवन तुमच्या घरान येवन सर्वे केला की कितले लोक तुमचे भुरगे बेकार जाला, कितले भुरगे शिकला, कितल्या भुरग्यां कडेन स्कील हा, कितल्या भुरग्यांक इंडस्ट्रीन कामाक दिवपाक जाय, कितल्या भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपाक जाय. जाला सर्वे? जर सर्वेच जावना जाल्यार तुमकां हो सरकार काम कसो दिवपाक शकता? तुमची उदरगत कशी जातली? जर सरकाराक खबरूच ना, तुमच्या एमएलए खबरूच ना तुमच्या वाड्यार त्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितले भुरगे बेकार आसा, कितले भुरगे कामाक वयता, कितल्या भुरग्यां कडेन स्कील आसा, कितले भुरगे काम करपाक रेडी आसा, कितली बायलां काम करपाक रेडी आसा, कितले गाडयो आसा, कितल्या गाड्यांचे लोन आसा. हो सर्वेच जर जावना जाल्यार उदरगत कशी जातली, डेव्हलपमेंट कशें जातलें? हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट हे डेव्हलपमेंट न्हू, हे पिशेपणां. गोंयची वाट लायल्या तेंच्यांनी व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीज हाडून. ते इंडस्ट्रीन गोंयकार कोण ना कामाक. मडकय इंडस्ट्री 6.5% भुरगे कामाक आसा गोंयकार. 93% भायले लोक. वेर्ना वॉच 15% गोंयकार. आख्खे इंडस्ट्री बल्ला भितर भायले बोलला. पूण तेंकां थंय इंडस्ट्रीन आमच्या गोंयकारांक भरपाक लागून सरकारा कडेन कायदो ना, सरकारा कडेन कंपल्शन ना. कंपनी येतात, भायल्या लोकांक हाडटात, भायल्या लोकांक बसयता, मॅनेजर भायलो, लेबर भायलो, सगळे भायले. गोंयकार बाबडो थंय भियोन जगता. आतां जॉब वयतलो काय मागीर जॉब वयतलो. त्याची शिफ्टी चेंज करता, तेका त्रास करता, तेका प्रमोशन दिना, तेका हॅरेसमेंट करता, एक्सप्लॉयटेशन करता, तेका लीव दिना. आणि आम्ही हे सगळे सोसीत आसा. हे केन्ना बंद जातले? जेन्ना एक सरकार येतलो, एक सिस्टम जातलो, एक पॉलिसी जातली, हे लेबर पॉलिसी जातली. जेन्ना आमकां लागून रिजर्वेशनाक लागून एक पॉलिसी जातली, आमच्या टुरिजमाक लागून, आमच्या गांवांत हांगा टुरिस्ट हाडपाक लागून आमची एक पॉलिसी जातली, आमच्या गांवचो नेचर, आमचो एनवायरमेंट, आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची भाटां वाटोवपाक लागून पॉलिसी जातली. गोंयकारांक जमीन दिवपाक लागून पॉलिसी जातली. आयज आमच्या कडेन जमीन ना, सो फुडली जी पिळगी येतली आमची, फुडली 20 वर्सां जेन्ना भुरगीं आमची व्हडली जातली, ती खंय रावतली? तेंच्याकडे एक जागो नासतलो, तेंच्याकडे घर नासतले, तेंच्याकडे एक दार नासतले, रस्त्याचेर, ग्राउंडाचेर, रेल्वे स्टेशनाचेर, बस स्टँडाचेर न्हिदचें पडटलें तेंकां. ही परिस्थिती येवपाची ह्या गोंयकारांची. ह्या आमदारांक टेन्शन ना. तेंच्यांनी प्रॉपर्टी करून दवरला, हजारांनी करोड संपत्ती करून दवरला, तेंकां टेन्शन नाही. टेन्शन आमकां हा, गोंयकारांक हा. सो इतलेच मागता तुमच्या कडेन की तुमी ह्या 1 म्हयन्याक जो 1 म्हयनो उरला, तुमकां जर दिसता रेव्होल्युशनरी गोवन जिखपाक जाय, क्रांती घडपाक जाय, चळवळ घडपाक जाय, एक बदल घडपाक जाय, जाल्यार प्लीज तुम्ही ह्या रेव्होल्युशनान, ह्या चळवळीन तुम्ही भागीदार जाय. फाटल्यान रावन, भितर रावन, घरान बसून चळवळ जावची ना. आमचे जाणटे घरांतल्यान भायर सरलेले, ते हुतात्मा जाले, शहीद जाले म्हणून गोंय मुक्त जाले. तशेंच ही गोंय परते आमकां मुक्त करपाक जाय, गोंय परत आमकां बांदपाक जाय, गोंय परत रिबिल्ड करपाक जाय. जर रिबिल्ड करतले जाल्यार आमी सगळे गोंयकारांनी भायर येवन ते रिबिल्ड करपाक काम करपाक जाय, वांगडा चलपाक जाय. जर आमी आमचे पर्सनल लायफ म्हणून जर घरात बसून रावले, ते पर्सनल लायफ केन्ना हेल्थ जातले? ऑलरेडी जाल्ले आहा ते, आनी हेल्थ जातले. आनी काळोखान वयतले, आनी नरकान वयतले. कळचें सुद्दां ना तुमकां, कळचें सुद्दां ना. दिसना घरान बसून जावपाचें ना, आमकां भायर सरचें पडटलें, वांगडा चलचें पडटलें, लोकांक अवेरनेस क्रिएट करचें पडटलें, लोकांक जागृताय करची पडटली, समजोवचें पडटलें. जेन्ना लोकांक समज येतली, जेन्ना लोकांच्या तकलेन वयतले की तो 1000 रुपया दिला, ते 2000 रुपया दिला, त्या 2000 रुपयान आमी भुरग्यांचें लग्न करपाक शकना, भुरग्याक घर घेवपाक शकना, भुरग्याक प्लॉट घेवपाक शकना, आवय बापायक डॉक्टरा कडेन व्हरपाक शकना, तेन्ना ते 1000 रुपया आमकां फालतू कशें दिसता, तेचो व्हॅल्यू उरचो ना. पूण आयज तो 1000 रुपया जेन्ना आमच्या दारार हाडून तो उडयता नाजाल्यार तेजो पट्टेवालो उडयता, ते आमकां व्हडलें दिसता. ते 2000 रुपया आमकां व्हडलें दिसता जेन्ना इलेक्शना दीस येता ते. पूण त्या 2000 आमी 5 वर्सां काडटा भिकेन, त्रासान, उपाशी. आमी लोकांक समजोवपाक जाय. हे 1000, 2000, 3000 रुपया घेवन आमी आमचे
आणि आमच्या फुडल्या पिळगे ज्याचे जन्मांपासून येऊन ना त्याचे फ्युचर, त्याचे भविष्य, त्याचे भवितव्य आम्ही या दलालांच्या, या चोरांच्या, या एजंटांच्या पायाकडे व्हरून घाण दवरला, अक्षरशः घाण दवरला. आमकां तो जोक दिसता, आमकां फकाणां दिसता, आमी जगतात गोंयकार म्हणून टायट कॉलर टायट करता, आमी जगता, नेटान जगता. आसा कितें आमच्या कडेन? नुस्तें खावपाची लायकी ना, फ्रेंडाक हॉटेलान बसोवपाची लायकी ना, बर्थडे सेलिब्रेट करपाची लायकी ना, लग्न जावपाची लायकी ना, घर बांदपाची लायकी ना, एक प्लॉट घेवपाची लायकी ना, एक धंदो करपाची आमची सद्या लायकी दवरलेली नाही सरकारान. आमी तेच सरकाराक बीजेपी जय जयकार, बीजेपीचा जय जयकार म्हणून आमी तांकां फुलां मारतात, तकलेचेर तेंची आरती ओवाळटात, तांकां आमी निवडून हाडटात. चिंतपाक जाय आमी चिंतपाक जाय, आमच्या फ्रेंडांक सांगपाक जाय, आमच्या सोयऱ्यांक सांगपाक जाय, कामार जे कलिग्स आसा तांकां सांगपाक जाय, वाड्यार सांगपाक जाय, जो मेरेन आमी भोवाना, जो मेरेन आमी सांगाना ही क्रांती फुडें वयची ना. तकलेन घाला. दुसरो येतलो तुमचो गांव वाटेतलो, तुमची फॅमिली साल्वार करतले जावचे ना. तुमची फॅमिली तुमकांच साल्वार करपाक जाय, तुमचो गांव, तुमचो वाडो तुमकांच साल्वार करपाक जाय, तुमचें घर तुमकांच साल्वार करपाक जाय. आनी ते साल्वार करपाक तुमकां एक्टीव जावपाक जाय, ते साल्वार करपाक तुमकां रिस्पॉन्सिबल जावपाक जाय. जो पर्यंत आमी रिस्पॉन्सिबल गोंयकार जायना तो पर्यंत गोंय साल्वार जावचें ना. फक्त आमी आयज प्राऊड गोंयकारा, रिस्पॉन्सिबल गोंयकार म्हणून आमी नाच. गेली 60 वर्सां आमी रिस्पॉन्सिबल गोंयकार जावना म्हणून या दलालांनी आयज गोंय टेक ओव्हर केले, म्हणून आमचे गोंय आयज घाटयांच्या हातीन गेले. कित्याक आमचे गोंयची जेन्ना पाड पडटली, जेन्ना जुवारी नगर जाताले, चेडवाचेर आमच्या रेप जातालो, तेन्ना आमी घरान बसून मजा पळयताले. टीव्ही पळयताले नाल्यार आतां मोबायल पळयता, मजा पळयता, फक्त मजा पळयता. घरान बसता गाळयो मारता आनी कांय ना, तितलेंच. नाक्यार बसता गाळयो मारता, बार्रान बसता गाळयो मारता, तिट्यार बसता गाळयो मारता. पूण हो सिस्टम चेंज करपाक, हो बदल घडोवपाक, हो कायदो चेंज करपाक, हो गव्हर्मेंट चेंज करपाक आमी काम करिना. आमच्या भुरग्यांचे असेंब्लीन बसून हे असेंब्लीचे शुद्धीकरण करपाक आमी ट्राय करिना. आमकां दिसता जेच्या कडेन पयसो आहा तोच निवडून येतलो, तेकाच आमी निवडून हाडपाक जाय. हे पयलीं चिंतपाक जाय. हो मायंडसेट आमचो चेंज जावपाक जाय की पयशेकारांनीच इलेक्शन कित्याक जिखपाक जाय. एकटो गरीब भुरगो कित्याक इलेक्शन जिखोवंक शकना? जेच्या कडेन बोल्सान 1000 रुपया ना तो इलेक्शन कित्याक जिखोवंक शकना? आमी चिंतपाक जाय. कित्याक जेन्ना तूं वोट मारता, जेन्ना तूं मतदान करपाक वयता, तेन्ना ते सिक्रेट बॅलेट आसता, कोण तुका पळयना, कोणच पळोवपाक नासता, खंयचोच कॅन्डिडेट तुका पळोवपाक नासता तूं कोणाक वोट मारता ते. सो तुज्या हातीन तुजो फ्युचर आसा, तुज्या बोटाचेर तुजो फ्युचर आहा. तो फ्युचर कोणाक तूं दामता, तो फ्युचर तूं बरो घडयता काय ते फ्युचर तूं परतो घाण दवरता, तेन्ना ते तुज्या बोटाचेर तुजें एक बोट जें तें वचून दामता, प्रेस करता पळय, तें डिसायड करता. ते एक मिनीट सुद्दां ते 10 सेकंड तुजें लायफ डिसायड करता. पूण ते 10 सेकंड आमी लायटली घेता. ते 10 सेकंड आमी कोण 1000 रुपया दिता, कोण 2000 दिता. केन्ना आमकां केन्ना फुगडी घालपाक गेल्ली, कोणे टोर्नामेंट स्पॉन्सर केल्लो, कोणे पोटली हाडून घरा एकदां दिल्ली, चवथीक ना, दिवाळेक ना जाल्यार क्रिसमसाक, ते आमकां व्हडलें दिसता आनी आमी तेका मत मारता. आनी 5 वर्सां न्हू, 50 वर्सां, 500 वर्सां फुडें रडटले, काबार जातले. गोंयकार गोंयान उरपाचो ना. चेडवाची रेप जाली, रस्त्याचेर मेळटली, रस्त्याचेर खून जाल्ले गोंयकारांचे बॉडी मेळटली, रस्त्याचेर अशें घरान मेळटले. आतांच जाता, घरान वचून मर्डर जाता, रेप जाता, मॉलेस्टेशन जाता एवरी डे सद्दां. हे गोंय नासलें आमचें, हेका लागून गोंय मुक्त करूंक नासलें. पूण आमी ह्या गोंयची जी पाड घातल्या जाल्यार आमी घातले, आमी इरिस्पॉन्सिबल जावंक लागला. आयज रिस्पॉन्सिबल जावपाची गरज आसा. खूब सोंसले आमी, आनी सोंसपाचें ना. आमी सोंसलें तेंच आमच्या भुरग्यांनी फाल्यां जर सोंसपाक तांकां पडलें जाल्यार ते भुरगे आमकां माफ करचे ना, केन्ना आमकां फॉरगिव करचे ना. सो ह्या चळवळीन आमी भाग घेवया. फुडलो 1 म्हयनो जो उरला ते 1 म्हयनो आमी मेहनत करया, कश्ट करया, लोकांक समजोवया. आनी आमचो सरकार, आमच्या भुरगे, आमचे जे लिडर्स आसा तांकां आमी भितर बसोवया, एसेंब्लीन बसोवया. आमकां लागून कायदे करया, आमचे गोंय परते रिबिल्ड करया, गोंय परते हातीन घेवया. प्रत्येक गोंयकाराक जोडुनी, खावनी, सुशागाद, आरामान जगोनी. प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्याचेर एक घर आसूनी, प्रत्येक गोंयकारा कडेन एक प्लॉट आसूनी, एक जॉब आसूनी, एक धंदो आसूनी, शेतां आसूनी आनी भाट आसूनी. हे स्वप्न आमचें आसा, हे स्वप्न तुमचें आसपाक जाय. कित्याक हे स्वप्न फक्त आमकां लागून ना, आमच्या फॅमिलीक लागून ना, तुमकां लागून ना, तुमच्याय फॅमिलीक लागून ना. त्या स्वप्नान जर तुम्ही भागीदार जायना, ते स्वप्न जर साकार करपाक तुम्ही वाटेकार जायना, तुम्ही जर भागीदार जायना, हे स्वप्न केन्ना साकार जावचें ना, हे ड्रीम केन्ना कंप्लीट जावचें ना. सो लेट्स रिबिल्ड गोवा, लेट्स रेव्होल्यूशन. देव बरें करूं. थँक्यू.